बट समवेर खंय ना खंय आमी चुकतात, आमकां सारकी समजणी आसना. तो आय बिलीव, हांव सत मानता, दर एक दिसा आमकां शिकोवंक आसा. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना आतां म्हाका सगळें कळीत जालें. मे बी आफ्टर 10 years तुका समजूंक येता 10 years पयलें तूं कितें जाणा आसलें तें चुकीचें, आनी देव आतां 10 years उपरांत तुज्या एक्सपिरियन्सा उपरांत आयज तुज्या लागीं परत्यान उलयता आनी खरें सत तुका उक्तें जाता. हालेलुया. सो दर एक दिसा आमकां सत समजून येवंक आमकां गरजेचें, कित्याक जेजून म्हणलां सत तुमकां कळीत जातलें, उक्तें जातलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतलें, सुटका दितलें. हालेलुया. सो एवरी डे देवाच्या उतरान मिस्ट्रीज वो गूड लिपोवन आसा. सत मानतात तुमी? ताणें सांगलां करेक्ट. उतरान कालें आसा तो पॅरबल्स. पॅरबल्स म्हणल्यार ओपारी. ओके. जेजू सदांच आमच्या लागीं ओपाऱ्यांनी उलयला. कित्याक ओपाऱ्यांनी उलयला काय? जेजूक नाका आमकां स्ट्रेट समजून आयिल्लें? पॅरबल्स अंडरस्टँड्स इजिली? Why Jesus has to speak to us in parables? Why not he didn't speak to us directly like how we speak to you all? So he wants us to labor? But he said no need to labor now. Old Testament, it was the shadow of the new covenant, right? But in the new covenant also Jesus spoken in the mysteries, parables. म्हणून तो ओपाऱ्यांनी उलयलो. ओके, टू फुलफील द प्रोफेसी, लेट्स से. पूण कित्याक लागून अशें जालें? आमकां कित्याक समजून ताका सरळ आमकां समजून आयलेलें अशें कित्याक करूंक ना काय? हां ब्रदर, सांग न्ही, सांग न्ही. हां या, बट इवन फॉर द डिसायपल्स ही स्पोक टू देम विथ द मिस्ट्री ओनली. But he revealed them when the disciple make a decision to go to him in alone, in secret. Then that is the key. The key is he spoke in parable with everybody. Now let's say my life journey, माझ्या लायफाचें उदाहरण. 3 years before, this is like not even mystery. It is like what can I say? You know that, what you call that coloring, that square box comes? Magic? Cubics? What is it? Cube? What is? Huh? You all understood, right? What it is? That you have to match the color in all 4 sides, the same color. If that is given to your hand, will you be able to do it? कोण एक्सपर्ट आसा करपा? बाय प्रॅक्टीस. बाय प्रॅक्टीस मिनींग बाय स्पेंडींग टायम. करेक्ट. आनी आमच्या सारकिल्लो कोणाक पेशन्स ना, कांय ना, मे बी तेचे ते कलर्स जॉयंट आहा ते सेपरेट जावंक आसा. येस और नो? यू अंडरस्टँड नो वॉट आय एम स्पीकिंग अबाउट? तें स्क्वेअर बॉक्स ते येता तें, दॅट यू हॅव टू ट्विस्ट अँड टर्न अँड डू सर्टन वे that you match the color, red, green, all of those things. Okay. Now, when this box comes in your hand, you don't know what to do with it. You know something needs to be done so that all the colors comes in one place. But the moment you take it in your hand, तुका जाता तें सोडूंक करूंक जाता, ट्विस्टिंग करूंक आमकां जाता. हां, कितले पावटीन ते म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां आनी हातीन काडलां, एक दीस पर्यंत म्हज्या लागीं जावंक ना. कोण आसा हांगा एक्सपर्ट ते करूंक? केला कोणें न्हू कलर? ना. कोणें केला? हाणें केला. ब्रदर बाबा, यू हॅव डन इट? नो? केला. द फर्स्ट डे वेन यू गॉट इट इन युअर हँड, यू वॉज एबल टू डू इट? और डिड यू स्पेंड टाइम विथ युअर माइंड फोकस्ड ऑन देर? Your mind was completely engaged and your mind started working. How can I do it? Left, right, other side, this side. तुमकां समजता न्ही कोंकणी? सो टायम स्पेंड केला, टायम सारला, वेळ सारला, तुझे माइंड पूरा फोकस, नॉट जस्ट योर टाइम. बिफोर I get the truth, I was reading the word, spending time, but I was not understanding because my mind was not here. I was reading the word for my benefit so that I will be protected.
हांव सुरवातेक म्हाका 3 वर्सां पयलें उतर मेळच्या आदीं बायबल आसलो म्हज्या लागीं, पूण हांव तो बायबल उक्तो करी म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक, म्हाका प्रोटेक्शन आसूंक, म्हजी राखण जावंक. ओके, फॉर दॅट वॉज द रिजन हांव बायबल उक्तें करी, नॉट फॉर द रिलेशनशीप. संबंद म्हजो उतरा सोवें आसपाक न्ही. म्हाका कांय खबर ना संबंद आसूंक जाय ओकालें, म्हाका कांय गुत्त ना. आय वॉज थिंकींग इफ आय रीड द वर्ड गॉड वील प्रोटेक्ट मी. लेबर, टुडे मॉर्निंग वी से रायट, वेन आय डू समथींग आय वील बी सेव्ड. सो आय वॉज थिंकींग हांव तर हें उतर वाचता जाल्यार म्हजी राखण जाता म्हूण. विस्वासाचें कांय म्हाका टिचींग आय हॅड नो अंडरस्टँडींग. प्रेज द लॉर्ड. बट 3 years बिफोर, 2.5 years, 3 years बिफोर, फर्स्ट टायम हें उतर वीथ अंडरस्टँडींग, समजुणे सयत म्हज्या कानार पडलें. जेन्ना फर्स्ट टायम हें उतर अंडरस्टँडिंगान आयकून घेतलें, समजुणी म्हजें काळीज, म्हजें मन फोकस्ड ते बॉक्साचेर जे भशेन आमी फोकस घाल करून. आतां म्हजो नेफ्यू आसा, ही इज 9 years old. ओके, कमींग मंथ फेब्रुवारी ही इज गोइंग टू बी 9, सो लेट्स से 9 years old. 9 वर्साचो म्हजो भयणीचो चेडो. ताच्या हातान तूं तें दी, तो टक 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 इन सेकेंड्स मातशी घे. ही गिव्स इट इन माय हँड. हांव म्हज्या हातान घेवन हांव ट्राय करतां. टायम गेलो जायना. कित्याक म्हाका तातूंत इंट्रस्ट ना. आय एम जस्ट डुईंग इट फॉर द सेक, बट आय हॅव नो इंट्रस्ट. बट दीस बॉय 9 years old, ही जस्ट टूक इट, नॉट इवन 1 minute, इन सेकंडा भितर ताणें तें करून म्हाका दिलां. परत्यान म्हाका म्हणटा मातशी टायम सेट कर, हांव परत्यान करतां. सेकंड टायम केल्या तेन्ना फर्स्ट टायम जितले सेकंड्स घेतल्या, सेकंड टायमाक लेस देन दॅट सेकंड ही डीड इट. वाय? बिकॉज ही हॅज स्पेंड टायम विथ इट. ताणें तें बॉक्सात सांगता काले म्हणटा तें वर्ड क्यूब्स. बिकॉज यू ऑल अंडरस्टूड. ऑनलायन पीपल वील बी वंडरींग वॉट शी इज टॉकिंग अबाउट. ऑनलायन आयकता तें चिंतूंक आसा काले बॉक्स 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 म्हणटा क्युबेक्स. समजलें आतां कमेंटाचेर आमकां. नो, ऑनलायन आय एम सेयींग हू इज वॉचिंग. सो विदीन सेकंड्स ट्वायस he made it and he showed me. And I was amazed. But I understood. Spending time. This one. Okay. Camera ani naka. Ashe tumit पळया. Rubik's. Na cubic. Understood? Rubik's. Okay. ये घेऊन ताणें तें twist turn fast करून म्हाका दिलें मातशी. And excited and happy. Even I was happy that this small boy can do it. म्हाका जायना. Okay. कित्याक हांवें ताच्या सांगता टायम वेळ सारू ना आनी म्हजो वेळूय सारू ना आनी म्हाका इंट्रस्टूय ना. पूण आतां तुमी समजून घेयात, हांव ताच्या सांगता वेळ सारतां आनी इंट्रस्ट दितां, म्हाका जावचें ना? म्हजो नेफ्यू 9 years old तें करूंक शकता जाल्यार म्हाका जावचें ना? म्हळ्यार हांवें कालें करचें आसा म्हजो लेबर, इंट्रस्ट आनी टायम स्पेंड. हालेलुया. आतां आमी जे भशेन आय वॉज लिसनींग मॉर्निंग सेशन्स आमी जे भशेन आयकता, थोडे शीप आसा, थोडे गोट्स आसा. बेनिफीट कोणाक? फायदो कोणाक जाता उतराचो? कोण घेता? शेळी. शेळयेक मेळटा. जेजू सांगता न्ही, म्हजी शेळी म्हजो ताळो आयकता. वॉट डू यू कॉल फॉर गोट्स? बोकड्यो. सेम तर. ना गोट बोकड्यो. ना, आय एम कंपेरिंग गोवा बोकडी आनी हांगासरले बोकड्यो सेम काय म्हणून. That's why I waited for you all to say first, then I will say what we say. So it's same. So जेजू म्हणटा म्हज्यो बोकड्यो म्हजो ताळो आयकता म्हणिना. जेजू म्हणटा म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर जावन आसा बी. तेंच आमी शिकून आसा कालतावन. करेक्ट? देवाचें उतर जावन आसा बी. आनी कोणी हांगा येवन हें उतर शेअर करता, टिचींग दिता, तो कालें दिता, सीड दिता, बी दिता. करेक्ट? आनी शेळी तें बी काण घेता. कोण घेता बी काणून? शेळयो, शीप, दे रिसीव. ती आयकता, ती कान दिता. कित्याक जेजून सांगला म्हज्यो शेळयो म्हज्या ताळ्याक म्हजो ताळो आयकता. आतां आय डोंट नो हाव मेनी ऑफ यू ऑल आर लिसनींग टू द वर्ड and how many of you all are hearing the word? Hallelujah. Those who have ears, they will hear. I can just listen and forget about it. Correct?
And I can do this for 20 years and 30 years. But this word, if I'm doing in this way, this word will not benefit me in any of the way. Hallelujah. Okay. Ata koincha mahina ho? Which month is this? Do you like December month? Why? Because the year is ending and you have not achieved anything in this year. Huh? Oh! But to whose house we are going, they have to cook, no? You know what answer he gave? December month is a relaxing month, no work, no cooking, because the month full of functions and festivals, you go people's house and eat. Relatives' house. Yeah, one of the reason. I agree. Any other reason? Anikale, December. Festival. Which festival is this? Kala festival? Christmas म्हणतात, नातला म्हणतात. नाताला, ओके, नातला. हे काले रिझन ही नाताला? कसले नाताल? आ? जेजू जल्मांक येता 2025 अंत. नो? जेजू जल्मांक येता in 2025. Yes, you said something. सोडवूनदार जल्मांक येता डिसेंबरांत आमी संवसार सत बरयलेले ना केदारला जल्मला ते डेट ना बट द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग ओके लेट्स से सेलिब्रेटिंग वॉट द बर्थ ऑफ जीसस ओके जल्माचो आनी म्हणटा हो दीस कसलो गुड टायटिंग्स गुड न्यूज आयला येस ओ नो रिजॉयसिंग जॉय टू द वर्ल्ड वाय The Lord has come. 2025 years ago, what this आयलो? Yes or no? सत म्हणल्यार 2025 years ago, what this आयलो? Yes or no? कितलो वडे खोशेचो दीस. Happiest day, joyful day, joy to the world. Why it is joy to the world that the Lord has come? Why it is joy? Because the Savior is born. Hallelujah. Like how we say in the old covenant is the shadow of the new covenant. Hallelujah. Savior म्हणल्यार सोडवणदार आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन करेक्ट सोडवणदार आमकां सोडवणदाराची गरज केदाळा पडटा When do we need a savior? Savior. Saving. He saves. सोडवण करता ओके कितें करता सोडवण करता सोडवण करूची गरज फॉर एग्जाम्पल एक मनीस बंदखणींत आसा ताका सोडवण जाय की नाका एक मनीस भायर आसा ताका सोडवण जाय नाका कोण बंदखणींत आसा ताका सोडवण जाय करेक्ट कोण कसल्या बंधनान बांदून आसा ताका सोडवण जाय कोण दर्यान पडला ताका कलें जाय आं तुमकां आतां कोण थंय पडला आनी हातूंत वयर दिसता ताका कोणाक सोदता तो सोडवणदाराक रक्षण करणाराक करेक्ट कित्याक ताचो बचाव करूंक जाय करेक्ट बचाव करूंक आसा एका मनशाचो तेन्ना त्या मनशाक सोडवणदाराची गरज आर यू अंडरस्टँडींग वॉट आय एम सेयींग ओके सेवियर इज बॉर्न 2025 years ago 2025 वर्सां पयल्यान सोडवणदार फर्स्ट टायमाक जल्माक आयलो करेक्ट आतां आमी ताच्या उडासाक करता हें करेक्ट उडासाक केलें 25 तारीख जालें न्यू इयर जालें बाय बाय वी फॉरगेट मागीर आमकां नाका मागीर आमकां नेक्स्ट कितें स्टेप हां मागीर तें थोडे दीस वॅज जेवल्यात मातशें गेले मागीर फ्रायडेचे संडे व्हडले फेस्टिवल रांदूंक नाका कोणा कोणाच्या सोयऱ्यांच्या घरा गेलें जेवण जालें आनी मागीर उरलेलें वर्स सगळें आय एम द किंग एंड द क्वीन येसो न्हू मागीर म्हाका कोणाच्यान आडांक जायना कोणें म्हाका हात लावंक जायना कोणें म्हज्या लेगीत कांय सांगूंक जायना म्हाका जाय तशें हांव करतां ही आतां काळजाची परिस्थिती माती खंय पावता पावूं दी नेक्स्ट डिसेंबराक हांव मातशें सुमार जाग्यार येता
मागीर परत्यान सेम अशें करून 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 आमी कितले आमच्या लायफाची वर्सां वेस्ट केल्यांत करूं ना केल्यांत आमी केल्यांत बट प्रेज बी टू गॉड that God has revealed His truth for you and I today, that we are here to learn on His truth. You know what Apostle Paul said and what he is praying for the, Corinthians, for the Ephesians? In my prayer, I pray for all of you that you increase in the knowledge of God. Hallelujah. देवाच्या उतराचे जाणवायेन तुम्ही वाढचे आणि चढचे म्हूण हांव प्रार्थना करता देवाक तुमच्या लागी फॉर युअर सेक फॉर यू ऑल तुमकां लागून हांव देवा सोवे तो म्हणटा प्रार्थना करता मागणें करता प्रेयर करता की तुमी देवाचे जाणवायेन वाडचे आनी चडचे म्हूण हालेलुया. आमकां सगळ्यांक कृपा जाय शांती जाय दिल्या की ना जेजून दिल्या. आतां घरा वचून कालें घरान प्रॉब्लेम जाले जाल्यार आसा की शांती आनी कृपा शांती कृपा उरली थंय कदेलाचेर आनी हांव घरा पावला दिल्या देवान म्हणल्यार ती चेराचेर पाटी उरली आनी हांव घरा पावला आनी आतां घरान ती शांती म्हाका ना कित्याक कारण शांती उल्लाल कदेलाचेर उरली. आता दिसभर आम्ही रेतीर आयकला मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन नाईट सेशन घरा पाटींग गेले आणि नवरो आता मस्त कष्ट दिता घरान बायल आता उतर ऐकून त्याच्या काळजांत मातयेन ते बी घेऊन गेल्या ते बी आता खंय पडला आम्ही नकलो ते आता वाटेर पडले घट फेरोचे एक्झाम्पल घेतला न्ही त्याचे काळीज दारूण असले करेक्ट हे दारूण काळजार पडला जाल्यार घरा वचून शांती सोदता घरा येसो नो अंडरस्टँड जेजू आयलो आमकां सांगूंक भिये नाका शांती तुमकां येसो नो परत्यान पुनर्जीवन जालो काले सांगले भिये नाका हांव तो समाधान तुमकां शांती तुमकां येसो नो पीस बी विथ यू आर यू अंडरस्टँडिंग वी जी शांती जेजून आमकां दिल्या ही शांती ताणें आमच्या भितर आमच्या काळजांत आमकां दिल्या हालेलुया. हें जावन आसा सत. इफ वी गो टू 2 Peter chapter 1 verse 2 2 Peter verse 2. Okay. Can you put it in KJV, please? Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of our Lord, knowledge of God and of Jesus our Lord. Grace and peace from here I can't see. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. कितें जाय आमकां नॉलेज म्हळ्यार आमकां वळख ओ समजणी अदीक समजणी. आतां आमकां सकाळी आमी शिकल्या ग्रेस आमी कशी सेव जाल्या एफिशियन्स 2:8 आमचें कशें साल्वसांव जाला वी आर सेव्ड by grace through faith. Is it our works? No. God's grace. देवाचे कृपे उदेशी आमकां साल्वेशन ओ साल्वसांव आमकां मेळ्ळा. साल्वेशन कोणाक मेळटा आनी साल्वेशन म्हळ्यार कितें आमकां कोण सांगूंक शकता कोणाच्यान सांगूंक जाता साल्वेशन म्हळ्यार सोडवण कित्यांतल्यान पातकाचे बोगसणे सूट पिडेतावन भलायकी पेकोवणी मेळ्ळ्या गुण जाल्या शिरा पांतावन चडयल्या जाणवायेचे देणे सासणीक जिवीत. आर यू अंडरस्टँडिंग
सो हे साल्वस हांव जावन आसा एक आमकां कंप्लीट पॅकेज. हालेलुया. आतां तुमकां जायते गिफ्ट मेळटात न्ही डिसेंबरांत. डिसेंबरांत तुमकां गिफ्ट. डिसेंबर म्हयनो मस्त. Good time we are gathered over here. In the correct time. Because this December, according to the world system, we are celebrating as a celebration month. Correct? And especially you see the weddings also are taking place in December. Yes or no? The best time people get married in December. Jesus was also born in December. We are celebrating, the world is celebrating that way. Okay? Which I'm not against, or I'm not even preaching anything against that, but just taking an example. Okay? So December, when it comes the end of the year, it is something, celebrating day, end of the year, enjoyment day for the world. And even we were included in that once upon a time. I don't know, you all are still, it's there, I don't know. But in that way, correct? So ह्या डिसेंबरांत आमी जेन्ना पावता, फूल इयर आमचे एंड जाले, करेक्ट? आतां आमी आमची नदर मारून पळयता पुरा फूल इयराचेर. ह्या इयरांत आमी कालें केलां. वॉट वी हॅव डन. वॉट आर द थिंग्स वी हॅव डन. Actually, this December month should be a month for us to make a list and see this entire year, what have I done? Hallelujah. Where I have spent my time. Where was my focus? Where was my interest? What was my, labor for the kingdom of God? Now, labor is not to get the grace from God, but after getting the grace, what was my labor? It's a question to ask. Each one of us, we need to ask for ourselves. What is the state of my heart towards the word of God? How much, love I have for the word of God. देवाच्या उतराचो आमी मोग करूंक जाय म्हूण आमी तुमी जाणात आमी देवाच्या उतराचो we need to love the word of God. So when I love something, there is always an action of mine towards that love. When you love your husband or wife or your children, don't we do some actions towards that just to prove our love? Yes or no? When we love our children, don't we speak to them? Don't we get gifts for them? Especially in this month, you can say. Are you understanding? When you love your wife, will you not get gift for your wife or spend time with her or talk to her nicely? Correct? Or when you love your husband, you will do something what will please him, what will, make whatever he has interest in. When you do those things, he will be happy. You will not do when you love someone. Yes. When you have love for the word of God, देवाच्या उतराक जेन्ना तुका देवाच्या उतरा सोवे तुका मोग आसा जाल्यार आमचे करणी ना उतरा सोवे आसा गी ना. आतां करणी कसली कालें करणी. What are the works towards the word of God? Sorry, brother? With my effort, learn more about the word of God. But with our effort, I believe we cannot do anything. Loving the word is keeping the word. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments or keep my word. Okay. The first command is what? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all yourself. In another way. Yes? And second thing, love your neighbor as you love yourself. Correct? Now, the first part, if I am doing, by default, surely, if I am really loving God, surely His love is flowing in me. With that same love, I am going to love my neighbor as well. Correct? Nobody can say, I can love God, but I cannot love my neighbor. I cannot love the one who has done wrong to me. Or I cannot love the one who has really, given me a very bad time. Yes or no? If I can love God, by default, surely, I will love my neighbor as well. समजता जेन्ना हांव म्हज्या देवाचो मोग करता म्हूण पयलो भाग हांव जेजूचें उतर पाळटा जाल्यार बाय डिफॉल्ट म्हणटा तशें when you sow the seed, take care of the seed, surely you are going to get the harvest. Correct? तूं जेन्ना बी रोयता, बी वोंपता, तें वोंप तूं जेन्ना वोंपलेलें तूं सांबाळटा, उदक घालता, सगळें करता, तें झाड वाडूंकूच आसा, वय की ना? आनी ताच्या टायमान तें फळ
guaranteed the tree will give you the fruit. Why? Because you have watered the seed. अंडरस्टँड. तुम्ही त्या बियेक उदक घालून ताचें कॅर घेतलां. सो तूं उदक घालपाचें काम तुजें, वाड करपाचें काम देवाचें. हालेलुया. हांव उदक घालना आनी हांव रावतां, देव केदारला तें झाड वाडोवन ताका फळ हाडटा. जातलें? तुवें उदक घालूं जाय. कशें घालतलें तें उदक? उदक घालप म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर आमी मन चिंतप करप. मेडिटेशन. वॉट डू यू से मेडिटेशन? नियाळ? ध्यान. ध्यान करप. देवाच्या उतराचेर ध्यान करप इज वन कायंड ऑफ पुटिंग वॉटर टू दॅट सीड. देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान तुवें उच्चार करप, उलोवचें, तें जावन आसा अनदर कायंड ऑफ वॉटरिंग द सीड. जेन्ना आमी एका परिस्थितीन पडटा, कसल्या सिट्युएशनान पडटा, त्या टायमार उतराचेर थीर रावचें म्हणल्यार अ कायंड ऑफ यू आर वॉटरिंग द सीड. तुज्या दोळ्यांनी तूं एक परिस्थिती पळयता, बट स्टील not believing that, but you choose to believe on the word of God, that is another way you are watering the seed. Hallelujah. So देवान आपणाचें काम, देवाचें काम देवान केलां. आमचें काम आमी तें सीड घेवचें आमी घेतलां. तें बी घेतलें आनी घराच्या ड्रॉवरान दवरलें, बुकान दवरलें आनी खंय दवरलें, हें बी किल्लोन येतलें? हां? आमचें काळीज तर आमी सारकें एक प्रिपेर्ड सॉयल तर आमी तयार करिना, हें बी आमच्या जिवितान आमकां कांयच उपेग ना. आनी मागीर आमी 20 years जावन येता आनी म्हणटा 20 years तान हांव हें बी घेवन आसा म्हणल्यार कांयच म्हज्या जिवितान फळ म्हाका मेळूंक ना. कित्याक? हें बी तुवें घेतलां आनी नोट्स बरोवन खंय तरी ड्रॉवरान 2 years, 3 years, 4 years नोट्स खंय आसा? ड्रॉवरांत. आनी आमी रावता बास्कीट घेवन फ्रुट्स काण घेवंक. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडींग? समजता? सो आयज वरेतीर आमकां जे भशेन फावो जाला, जे भशेन देवान आमकां कशे भशेन देव आमच्या काळजाचे परिस्थिती यू से नो द कंडिशन परिस्थिती रायट. आमच्या काळजाची परिस्थिती देव जाणा. कित्याक आमी त्या देवाची भुरगीं. आमी जे भशेन त्या देवाची भुरगीं, देव जाणा आमच्या काळजाची परिस्थिती. देव जाणा आमच्या लायफांत आमी कसल्या कश्टांत आसा, कसल्या प्रॉब्लमांत आसा, खंयच्या दर्यांत आमी पडल्या, खंयच्या त्रासांत आमी पडल्या, कसले प्रॉब्लमांक आमी सापडल्या. हे सगळे आमचे काळजाचे प्रॉब्लम देव जाणा. पूण देवाचें एक सिस्टम आसा. देवाचें सिस्टम आसा. आतां आमी जेन्ना हे सोवर एंड द सीड आमी शिकता, काल हांव तुमकां पापा शिकोवन आसा, पयले सॉयल कसलें जावन आसा? वाटेर पडिल्लें. करेक्ट? पाथवे. येस नो? हें पयलें बी जावन आसा फर्स्ट कायंड ऑफ सॉयल वी से, बी इज द सेम, वाटेर पडिल्लें. ओके? हें वाटेर पडिल्लें म्हणल्यार आमचें काळीज निबर, आमचें काळीज दारून हार्ड जावन आसा. करेक्ट? दारून जावन आसा, हार्ड जावन आसा. कित्याक त्या उतराक आमी सेन्सिटीव जावना. जायते पावटी आमी मस्त पाटी आमी बसता, एरांचे आमी टेस्टमनी आयकता. करेक्ट? टेस्टमनी आयकता, 1 तास 2 तास 2 वरां 3 वरां जाले, आमी ते टेस्टमनी विसरल्या. पयलें आमी आयकून बरें ताळयो मारून उबे रावन क्लॅप मारून सगळें आमचें एक्सायटमेंट काडलें. आफ्टर 2 hours 3 hours बिफोर वी गो होम वी ऑलरेडी फॉरगॉट द टेस्टमनी. कित्याक? ती म्हजी न्हय, ती दुसऱ्याची. हांव कोणाचे टेस्टमनीक रावता? येस ओ नो फादर? हांव कोणाचे टेस्टमनीक रावता? म्हजे. येस ओ नो? वी नीड टू प्रिपेर दीस हार्ट. हे काळीज आमचें सेन्सिटीव करूंक, सॉफ्ट करूंक हेच उतर आमकां आदार दिता, हेल्प दिता. आदार न्हय, हेल्प. दीस वर्ड ओनली हेल्प्स अस. हे उतरूच आमकां आदार दिता. कित्याक देवान म्हणलां तुमच्या अस्तंगी तुमच्यान कांय करूं जायना, पूण म्हज्या थ्रू मी or with me you can do all things. Jesus said in John 15, Jesus म्हणटा म्हज्या विरेत तुमच्यान कांय करूंक जायना. सो तुमी म्हजे सोवे रिगोन रावचे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टँडिंग? सो जेजू सोवे जेन्ना आमी रिगोन रावता त्या वेळाच ती फळां आमकां येता. हालेलुया. आनी सल्वेशन जावन आसा आमच्या काळजाक शांती. हे साल्वसांव आमी म्हणटा तातूंत हे सल्वेशनान देवाची आमकां
शांती. आता इन द ओल्ड टेस्टमेंट आमी पळयता जायते इन्सिडंट आमी पळयल्या, करेक्ट? यू नो देर इज टू बी वॉर, झगडीं झुजां जायते जाताले, पूण आमी खंय पुणी पळयलां तांच्या काळजाक शांती आसली. इन दी ओल्ड कव्हर्नंट असले शांतेन असले ते. दर एक दिसा तांची समस्या, तांचे प्रॉब्लम्स, झुजां झगडीं, वॉर जाताले, झुजां जातालीं, वय ना. शांती घेवन कोण आयला? शांतीचो कुंवर कोण? राजा कोण? कोणाक मेळ्ळा? जेजू आमकां मेळ्ळा. भाग कोणाक गे? आमी आयज नव्या करारांत आसा. एज वी आर इन द न्यू कव्हर्नंट वी आर ब्लेस्ड. Jesus said to Thomas, blessed are those who have not seen me but yet they believe. And we are the one who believes in Jesus, and blessed are we that even though we have not seen him but yet we choose to believe because it is written. सकाळी आमी सेशनान पळयलां बरयलेलें आसा म्हूण आमी सत मानता, करेक्ट न्हू? हे बरयलेलें सत मानूंक आमकां कोण पदवी दिता? हां, कोण दिता? Holy Spirit gives us this ability, that strength. Now, while sitting over here, you need to make a decision. हांगा बसून आमी डिसिजन काण घेवंक आसा की हांव हें सत मानचें ओ ना. तूं सत मानता, तुका तें मानूंक की वो होली स्पिरीट तुका बळ दिता. हालेलुया. आता देर कॅन बी अ कॅटेगरी. वेन वी से द एग्जाम्पल ऑफ द सोवर एंड द सीड, मल्टिट्यूड वदे, क्राउड वदे कितले लोक असले? मेजूंक जाले की? or the Bible says multitude. There is no number. It was multitude. कित्या लागून जेजू फाटल्यान धांवताले? हा? हिलिंग, पेगोणी, सुटका, करेक्ट न्हय? कसले प्रॉब्लेम आसले लोकांचे? लोक बांद पासान बांदून आसले. ओके, सो जेन्ना तांकां कळून आयलें जेजू पेकोणी दिता, गूण करता, सोडवण दिता, सुटका दिता, मेळे ओतमे काडटा, कुड्ड्यांक दोळे दिता, भेऱ्यांक कान दिता, कोड जाल्ल्यांक बरें करता. येस? हां, देवसार काडटा, मेळे ओतमे काडटा, देवसार काडटा. हे सगळे लोकांनी आयकून लोक ताजो पाटलाव करून आसले. सगल्यांक ताचे मिस्ट्री नाका, सगल्यांक तेजे देवाच्या राज्याचे गूड न्यूज नाका, तांकां जाय काले पेकोवणी. आमी केदळा ह्या कॅटेगरीन पडटा, बट जेन्ना आमी ह्या कॅटेगरीन पडटा, ज्या परी द वे हाव दे गॉट अ चॉयस whether to go to Jesus and ask him the parable or just let it go and go back home. Understand? जेन्ना जेसू ओपारांनी उलयतालो, कारण हाचेर आमकां गमून येता, इफ यू हॅव इंट्रस्ट इन नोईंग द मिस्ट्री, इट इज रिवील्ड टू यू हू हॅज द इंट्रस्ट इन नोईंग द मिस्ट्री. हालेलुया. आयज आमी चडशीं जाणां आमी नोबडी इज न्यू ओवर हियर, रायट? कोण न्यू आयला? फर्स्ट टायम आयला? या, बट ऑनलायन यू आर लिसनिंग नो 1 hour? फर्स्ट टायम? नेवर हर्ड द वर्ड? You spoke about scriptures, no, today? Reading, no? Who is completely blank? That someone has dragged you here. Come and listen. अशें कोण आसा? हां, आसा, कोणी आसा? ओके, ओके, प्रेज गॉड. मागीर तुका कशें दिसलें हांगा येवन आयज? कोंकणी समजता न्ही? बरें दिसलें? काय चेंज आसा अशें दिसलें? काय सेम सगलें? हां, बरें आसा, प्रेज गॉड. सी, आतां ती पयल्याच पाटी आयल्या आनी देव आतां म्हजे लँग्वेज तिका कशें समजता हांव नको, बट हांव सत मानता पळयतोच मग तिका शिकोवन आसा म्हूण. हें म्हजें काम न्हय. ओके, आतां मिस्ट्री जेन्ना आमी आयकलें, ती एक उलो मारतना पळयतात म्यांक सांगता, ही भयण काले शिकयता म्हाका समजना, पूण तूं म्हाका शिकय. हें सांगलें न्हय, ताचें काम जालें, डन. बिकॉज म्हजें काम न्हय एक एकल्याक एक समजणी अशें दिवंक वसूंक. कित्याक तुम्ही कशें समजता तें हांव नको, बट हावेवर आय कॅन टीच द वर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. आय एम डुईंग. मेकिंग यू ऑल अंडरस्टँड द वर्ड इज डिपेंड ऑन युअर हार्ट कंडिशन, हाऊ मच यू डिझायर टू नो द वर्ड. हालेलुया. तुमकां उतराची समजणी मेळूंक हांव देवाचेर पाती येता आनी हांव हें उतर शिकयता. हांव देवा पळयत आत्म्याचेर पाती येता आनी हांव सत मानता तोच तुमकां शिकोवंक आसा म्हूण. ओके, आतां तुमी तुमच्या काळजान कितले पळयत आत्म्याचेर पाती येता तुमकां समजणी मेळोंक. समजणी कशी येता? तुजें ग्रेस पीस कशें मल्टिप्लाय जाता जेन्ना तूं देवाच्या उतरान इन द नॉलेज ऑफ गॉड
when you increase in the knowledge of God, your grace and peace be multiplied. वाढता आणि चढता. आता एक टायमान आम्ही एफिशियन्स 2:8-9 आम्ही पळयला की आम्ही आमचे साल्वसांव जाला सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ, करेक्ट. सो आम्ही सेव जाले ग्रेसांत, ओके. आता ग्रेस कृपा आमकां मेळ्ळ्या आनी आमी जेन्ना भावार्थान सत मानले आमी आत्तां पातकी आसलेल्या आतां आमी काले जाल्या नीतिवंत जाल्या, ओके. वी हॅव नॉट डन एनीथींग. मॉर्निंग वी लर्न. सकाळी आमी शिकून आसा आमी कांयच आमचें योगदान करूं ना, आमी कांयच आमचो वावर करूं ना, पूण आमी जेन्ना जेजू क्रिस्ताचेर सत मानला आमी आतां पातकी आसलेली आत्तां आमी काले जाली नीतिवंत जाली, ओके. आतां नीतिवंत जाल्या उपरांत आमी पातक करिनात करता. सो नीतिवंत जाल्या उपरांत जेन्ना आमी पातक करता आमी परत्यान पातकी जाता ओगे. कन्फ्युजन. वयना 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 वयना. देवाच्या राजान वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना. पूण हांव काले सरता तूं आतां पयलें कशें कालें आसलें आमी. नो बडी वॉज रायचस, नो नॉट वन, एवरीबडी वॉज अ सिनर. रोमन्स चॅप्टर 3 आमकां सांगता आमी सगळीं, सकाळी पापांनी आमकां शिकयलां, आमी सगळीं काली आसली, पातकी आसली. काले कारण आदांव तुमकां बरो मेळ्ळा मुफ्त फ्री. काले जालें आदांव. आदांव आनी एव प्रॉब्लम, म्हजें कांय प्रॉब्लम ना. आदांव आतां पर्यंत आदावांक दोश दिवया नाका. आतां जेजू दुसरो आदाम येवन आमकां चेंज केल्या. हालेलुया. जे बरे आमी पयल्या आदावांकूच आतां पर्यंत ताकाच बोट दाखयता, आतां आमी तें बंद करून दुसरो आदाव येवन आमचो सैम चेंज केला, ताका आमी बोट दाखोवंक जाय. ताचे उद्देशी आमी काले जाल्या नीतिवंत जाल्या. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग? Okay, can you put Romans 5:19? And we'll come back here. What about the topic which I have come here with? Praise God. Okay, anyways. Can you put Romans 5:19? Romans 5:19. What's that? Can anybody read? For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Because of one man's disobedience we are made sinners. Because of the obedience of one we are made righteous. Do you see the word made? Do you see the word made? Do you see the word made? Sister, kale borela? We are made. Amka केल्या. आमी आमकां केल्या. आमी आमकां केल्या. आमी आमकांच पातकी केला. आमी आमकांच नीतिवंत केला. वी आर मेड, करेक्ट. सिनर्स पातकी आमकां केल्या. काले कारण बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियन्स. एका मनशान उतर देवाचे मोडले, त्या कारणा लागून आमी काले जाली. आमी काले जाली पातकी जाली. आता समजून घेया. तुमकां काल तावन एक टॉपिक सुरू आसा. कसलो? सोवर एंड द सीड. तुमकां काल तावन टॉपिक सुरू आसा आनी पापा कंप्लीट करूंक आसा तो. आयज फाल्यां परवा हे दीस आसा तो कंप्लीट करूंक आसा, करेक्ट. सीड म्हणल्यार काले. हांव तो टॉपिक आतां टच करिना, बट सीड म्हणल्यार काले
काले शिंकतात हे काले हा उतर ये सीड करेक्ट तुमचे काळीज काले जाऊन असा माती आता ये मातयेर तुम्ही काले काले घेऊन असा बी घेऊन असा करेक्ट ये तुम्ही आता बी जे देवाचे उतर खंय घेऊन असा तुमच्या काळजांत जे काळीज जाऊन असा माती हालेलुया ना आता तुमच्या काळजाची काले परिस्थिती असा त्याप्रमाणे हे बी वसून तुमका फळ हाडूंक असा हालेलुया सो तुमचे काळीज तुम्ही तयार करूंक असा यू हॅव टू प्रिपेअर युअर हार्ट as you receive the seed and you need to protect this seed and take this seed in the good kind of soil where this grows hallelujah उतर पहिले समजून घ्या the word is a seed आता तुम्ही हे ऐकून असा खाले सीड तुमचे काळी जाऊन असा माती आता हे उतर खंय वसूंक आसता तुमच्या काळजांत हालेलुया तुमच्या काळजांत जेन्ना तुम्ही हे उतर बाळगून दवरता सांबाळून दवरता उच्चारणी करता ताचे चिंतप करून आसा मेडिटेशन करून आसा हे उतर तुमच्या लायफान तुमकां फळ घेवन येता हालेलुया बिकॉज सीड इज ऑलवेज मेंट टू सो and get the harvest out of it. Let's say एक झाड असा त्याचे काय फळ ना काही फायदो ना काय फायदो त्या झाडाचे एक झाड असा ताका फळी येना कांयच बरेंपण ना त्या झाडाचे तुका काले उपेग हा काय ना then you will cut it right so the seed is meant for what to produce the fruit to bear the fruit देवाच्या उतरी जावन आसा बी आणि या बियाक तुमका हार्वेस्ट येवंक जाय the harvest has to come for this seed आता एक सवाल तुमकां विचारलो आता आमी म्हणटा हांव जेन्ना पातकी आसलोलो देवान म्हाका पातक्यांतलो काडून आता काले केला जेजून नितीवंत केला करेक्ट आता नितीवंत जावन जेन्ना काले पातक जाले म्हज्या लागीं जाल्यार हांव परत्यान पातकी जाता थोड्यांनी वय थोड्यांनी ना पुरा कन्फ्युजन हे कन्फ्युजन आमकां जावंक जायना कित्याक आमी सेव जाल्या म्हज्या बऱ्या कामा उद्देशी न्हय ओके if suppose I am saved by the grace of God and I am made righteous then after becoming righteous and when I fall into a sin how my act of sin can take me back again and make me a sinner are you understanding म्हज्या बऱ्या करण्या उद्देशी म्हाका खलेंच मेळुना म्हज्यो बऱ्यो करण्यो देवाच्या दोळ्या मुखार कश्यो आयजाया कोंकणीन म्हणटा एक बाणशिऱ्या परी म्हाज्यो वायट करण्यो न्हय म्हज्यो बऱ्यो करण्यो देवा मुखार कसल्यो बाणशिऱ्या परी कित्याक एक मनीस पातकी सोयंबान आसतना कांयच बरें करूंक जायना सांपावलू आमकां रोमन्स 7 सांगता कितलेंय पुणी हांव चिंता बरें करूंक पूण म्हज्या लागीं बरें करूंक जायना कित्याक दीस ओल्ड मॅन वो पातकी सोयम ओल्ड मॅन म्हणल्यार आदामाचो सोयंब जो भितर आसा तो बरें करूंक दिना हालेलुया हे सत आतां हें तुमकां हांव शिकयता जें आमी शिकता पळय तो आमकां जे भशेन शिकयता हें जावन आसा देवाचे उतराची जाणवाय जी आमी तातूंत वाडूंक आसा त्या दाळा ग्रेस एंड पीस शांती आनी कृपा आमच्या जिवितान वाडटा आनी चडटा एक ल्हान भुरगें खालें पिता दूद पिता 6 months जाले की ताका आनी दूद जाय तोंडांतल्यान भायर उडोवंक लागता भुरगें खालें जाय आतां घट जाय कित्याक गम्स आतां घट जाता आनी आतां घट खावंक जाय तें भुरगें पर्यंत 6 months जाता 5 months हाफ जाता ताका आनी दूद नाका पूण आमी कितलीं वर्सां पर्यंत दुदाचेरूच रावंक सोदता केन्ना आमी डिसिजन काडून घेतले आतां म्हाका हें शिकूंक आसा मीठ जाय आनी शिकूंक जाय नॉलेजान वाडूंक जाय कित्याक जितलें हांव देवाचे जाणवायेन नॉलेजीन वाडटा तितलें ग्रेस कृपा आनी शांती म्हज्या जिवितान वाडटा चडटा हालेलुया एक धाकटुलें भुरगें जाका 6 म्हयन्याचे 5 म्हयन्याचे इतलें समजून ना जाणवाय ना 10-20 वर्सांचे ते जावं ना तरी आसतना ह्या भुरग्याक समजून येता आतां म्हजो वेळ फिनिश दुदाचो आतां म्हाका घट खावंक जाय हें कालें दिता मम्मी एवरीडे दूद नाका तोंडान उलोवंक जायना 5 म्हयन्याच्या भुरग्याक कालें करता भुरगें भायर उडयता नाका हें दुसरें हाड घट जाय
पेज हाड, कितें सॉलीड हाड, फ्रुट्स हाड, वय बना. And when you start putting that solid, how the baby is eating? Enjoying. Yes or no? Baby is enjoying the solid. आता आमचोय वेळ जाला, आमी इल्लेशे आता वाडोंक आसा. आमी इल्ले तेच पोरने खंय आदी असलें कित्याक हें जेन्ना आमी आमचें लायफ अशें जालां. एवरी इयर आयलो क्रिसमस, बाळकाक जेजूक आमी सेलिब्रेट केलो, जल्माक आयलो सेलिब्रेट केलो, मागीर आमी विसरून पडटा. पयले सुवातेर आमी चिंतूंक जाय कालें कारण जेजू ह्या संवसारांत येवंक. टुडे द पापा हॅज टेकन अ स्क्रिप्चर जॉन 3:16. येस ओ नो? कालें कारण बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. हा, आमचो नाच जावचो न्हय. नाच मागीर पयली लायन कितें आसा? देवान संवसाराचो मोग जावन आसा, पयलें कारण मागीर नाच. हालेलुया. मोग आसा म्हूण तो नाचाचे आनी आमकां नाच जावचो नाका म्हूण बाप चिंता. आनी चिंतात पर्यंत रावना. चिंता आनी आपले करणी करून आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आमच्या पासत तो धाडटा. हालेलुया. आमी आतां आमचें हें मायंड ग्रो जावंक दिवंक आमकां गरजेचें. हालेलुया. जे भशेन आमी सांत पावलूक पळयला, पयलो काले आसलो सांत पावलू, सॉल आसलो, करेक्ट. सॉल आसलो तेन्ना ताचें कालें काम आसलें फॅरसी ऑफ द फॅरसी. येस और नो? ही वॉज so much so educated. He was so much so scholar in his studies. In the books of Moses, the first 5 Torah, the books, he was expert in that. He was, master in that. You know how much it would be difficult for Paul at that time to change his teachings and his thinking towards God? Yes? Say. कष्ट दितालो, पूण काले रिजन, कारण काले कष्ट दिवंक? देवाचो मोग करी तो. कष्ट दितालो. He was persecuting, but what was the reason? Because he loved God and he did not want anybody go against the word of God. He was passionate and zealous towards the word. आमी पावलूक पयल्यांत wrongs understand जाल्या. तो वाईट करी, पूण ताच्या मनांत कारण बरें आसलें. Are you understanding? We need to understand that part of Apostle Paul. पावलूचे आमी उदाहरण समजून घेवंक जाय. फॅरसी ऑफ द फॅरसी आसलो तो. ताका ते सडनली कोण सांगता नाजारेतांत जेजू आयला, तो देवाचो पूत आनी तो सल्वेशन दिता. हाका इजी तें सत मानूंक? हा, इट्स लायक दे आर कमिंग अगेन्स्ट द लॉ. And anybody comes against the law is meant to do what? Stone to death. That is what he was doing. But the moment he encountered the truth on the way to Damascus, जेन्ना तो Damascus वेता, कारण काले कोण जेजूक मानता तांकां परत्यान हाडून बंदखणीन घालूंक. येस ओ नो? कारण काले तेंच काम करूंक. पूण तांच्या नदरेन त्या वेळार तें काम बरें. कित्याक आमचो जो देव, इस्रायलाचो देव, ताच्या विरुद्ध येता ये, ताका लागून हांकां खंय घालुया? बंदखणीन. तेंच्या मनान त्या वेळार तें कारण करेक्ट आसलें. हालेलुया. पूण जेन्ना तो जेजू ताका एनकावंटर जालो on that way, and he asked him, Saul, Saul, why do you persecute me? He did not say my people, because when he was persecuting to people who believe in Jesus, that means what? They were persecuting Jesus himself. Hallelujah. Now हे उदाहरण इलेशें दिता पावलूचें. कित्याक पावलूक जेन्ना मस्तू कश्ट जावंक पुरो आसलें, पयलें तो एक टिचींग आसलें, आतां जेजू ताका मेळ्ळो, आनी जेजू मेळ्ळ्या उपरांत जेजू ताका सांगता, हांव नाजारेताचो जेजू म्हणटा. तो म्हणटा, तो ताका विचारता त्या टायमार, हू आर यू लॉर्ड? एंड ही सेड, आय एम जीसस ऑफ नाझरेथ. त्या वेळार 3 दीस ताची दिश्ट गेली. 3 दीस तो नियाळ करून आसा, त्या उतराचेर नियाळ करून आसा. नियाळ जेन्ना आमचे, नियाळ म्हळ्यार चिंता पळय, वॉट डू से मेडिटेशन? ध्यान. 3 दीस तो आतां ध्यान करून आसा त्या उतराचेर जे जेजू ताच्या लागीं उलयलो. जेन्ना आमी परिणाम आमी कालें पळयलो, ताणें देवाच्या उतराचेर ध्यान केलो, जेजूच्या उतराचेर ध्यान केलो, ताणें निर्णय काण घेतलो ताचें पुरा लायफ चेंज जावंक. येस ओ नो? ताचें लायफ तर चेंज जालें ध्यान करून देवाच्या उतराचेर. आयज तुजें आनी म्हजें लायफ चेंज जावंक जायना? कितें डिसिजन घेवंक जाय?
देवाच्या उतराचेर आमचे ध्यान. हालेलुया. ताच्या उतराचेर जाणवायेन आमी वाडूंक आनी चोडूंक. त्या वेळार पावलूचे लायफ आमी पळयलां. त्या वेळार 3 वर्सां बायबल आमकां सांगता 3 वर्सां तो त्या उतराचेर नियाळ करूंक आसलो. ताणें वेळ सारलो, ताणें सर केलें पोन्नोकरार जेजूचें उतर आनी सगळें ताणें द स्पिरीट लायफ वॉट ही रिसीव he meditated on that. He spent time on that. That's how his life got changed, where God has appointed him to be the preacher to the Gentiles, and that's how he brought the souls into the kingdom, by giving them the truth what Christ has done. Hallelujah. If that can happen in his life, what about you and I? Hallelujah. So आता ताच्या लागी पोन्ने टीचिंग असले वयगिना. तो शिंकिल्लो कितलो शिंकिल्लो फॅरिसी न्हय, ओल्ड टीचिंग कितलो शिंकिल्लो. ही हॅड yes no, not that King Saul, Apostle Saul, Paul. His name was Saul before. Okay, we are speaking about Apostle Paul. So जेन्ना ताका हें टीचिंग मेळ्ळें, जेजूचो एनकावंटर ताका जालो. साक्षात वी से रायट, वॉट डू यू से द एनकावंटर? दर्शन. ओके, दर्शन जेन्ना जेजूचें जालें म्हणल्यार ताणें ओन्ली ताळो आयकलो जेजूचो, आनी तो ताळो आयकून ताणें डिसिजन काण घेयलें आनी त्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर ताणें ध्यान केलें. आयज जें उतर आमी उलयता, जें उतर तुमकां हांगा दिसती पडून येता, हें उतर जावन आसा जेजूचें, हें उतर जावन आसा देवाचें, हें उतर जावन आसा देव, गॉड हिमसेल्फ, हू इज स्पीकिंग टू यू. वेन यू स्पेंड टायम इन मेडिटेटिंग, ओ I was a sinner before, but now I am made. I was a sinner before. I was made sinner before, but now I am made righteous. By whom? Through whom? Through that one. Who's that one? Jesus. Through that Jesus, I am made righteous. मुझे salvação जाला grace, by grace through faith. करेक्ट. आता आमी हांगा पळयलां जेसून देवाचें बापाचें उतर सांबाळलें आनी आमकां नितीवंत केली. करेक्ट. तातूंत म्हाजें कांय काम ना, म्हजें कांय योगदान ना. इफ यू रीड Ephesians 2:9, it shows that it is not our works, that nobody can boast. So I became righteous and I cannot boast about it. म्हज्यान ताचेर घमंड करूंक जायना, प्रायड करूंक जायना, म्हजें व्हडलें उलोवंक जायना. कित्याक हें रायचसनेस, हें नितीवंतपण म्हाका केलां. कळ्ळें. सो आतां जेन्ना हांव नितीवंत जाल्या उपरांत आतां म्हजें लायफ कशें, वॉट इज द वे ऑफ माय लिवींग, ऑर वॉट वूड बी द स्टँडर्ड ऑफ माय लिवींग, ऑर हाऊ शूड आय लिव वेन आय मेड रायचस. हालेलुया. देवाचें देणें आमकां खालें, देवान आमकां गिफ्ट दिला. तो गिफ्ट जावन आसा कोण? पवित्र आत्मो. येस ओ नो? ही सेज रायट. ताच्या शिसांक तो सांगता, जेरुसलेमचे शार सोड तुमी भायर वचूं नाकात. काले रे कारण? वेट टिल द प्रॉमिस ऑफ गॉड कम्स and the promise get fulfilled. And what was the promise? The coming of the Holy Spirit. Clear? हें फुलफील जाल्या बगर, हें पुरें जाल्या बगर तुमी भायर वचूं नाकात. हें प्रॉमिस फुलफील जावनी. कालें प्रॉमिस? पवित्र आत्म्याचें येणें. करेक्ट. John chapter 16 verse 13 आमकां verse 7 आमकां कालें सांगता, तुज्या बऱ्याक, फॉर युअर एडवांटेज हांव खंय वेता? हांव बापा सरशी वेता. कालें कारण? सो दॅट आय कॅन सेंड यू द होली स्पिरीट हू विल बी विथ यू समटायम्स फॉरएवर. न्ही? आतां फॉरएवर आसा की ना? ओ आतां ना, मागीर 4 दिसां उपरांत. आतां पर्यंत. येस नो? फॉरएवर म्हणल्यार सासनाक हर एक वेळार, हर टायमांत वो पवित्र आत्मो तुज्या सांगाता. कालें करूंक? तुज्या फायद्याक. येस ओ नो? द बायबल सेज ही इज युअर कम्फर्टर. इन अनदर वर्ड्स ही इज युअर हेल्पर. हालेलुया. तुजो आदार देणारो, आदार दिवपी, तुका आदारी, हेल्पर, तुज्या सांगाता रावपी. कोण तो? पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता म्हणल्यार जेजून कालें सांगलें, तुज्या फायद्याक. तांकां सांगता, शहर सोडून तुमी भायर वचनाकात टील द प्रॉमिस गेट फुलफिल्ड.
एकाले कारण तांकां सांगूंक तुमी भायर वचनाकात कित्याक जेजू जाणा पवित्र आत्म्या बगर ते भायर गेले जाल्यार कोणी तांकां आयकूंक कोण आयकचे नात कोण तांकां सांबाळ करचे नात वयल्यान तांकां मारून पासून उडोवंक जाता वय की ना पवित्र आत्मो ना तुज्यान कांयच करूंक जायना यू नो वॉट इज द एडवांटेज ऑफ द न्यू कॉव्हनंट काले आमकां फायदो ह्या नव्या कराराचो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आमच्या भितर ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर हालेलुया वो जावन आसा आमकां नव्या कराराचो व्हडलो फायदो आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो बापाचो आत्मो आमच्या भितर वस्ती करता रावता आमच्या भितर आनी तो जेन्ना ह्या मंदिरान रावता कोण चलयता हें मंदिर पवित्र आत्मो पूण कांय कारणाच्या टायमार फॉर सम टायम्स वी सी we are still living the old life. Why is that? Or we still fall in sin. Why is that? It's not just that. Our mind is not always renewed. ये मनाचे आमचे बदलावट जाऊ ना आणि आम्ही चिंता हांव अजूनही पोरनोत आसा म्हूण येसो नो 2 Corinthians 5:17 आमकां म्हणटा आमी एक नवी रचना last time you remember I have asked you to speak that scripture 2 Corinthians 5:17 last month and given you that same scripture I believe you have meditated that till this no okay no problem this time you do that okay last week you must be remembering right we have taken the 2 Corinthians 5:17 okay what scripture amka sangta आमी नवी क्रिस्ता सोवे आसा ती आमी एक नवी रचना पोरने गेल्या आनी नवे जातले जाले जाल्यार परत्यान हांव नितीवन जाले जाल्यार परत्यान हांव कशें पातकान पडटा दुसरो घालता आमकां someone is putting me in the sin so your security is in God's hand then what is in your hand then oh praise God ना ते करूंकूच जाय तें बरयलां न्ही कोणाच्यानच म्हणूंक जायना हांव लिसन हय ओके कन्फेशन करूंक आसा आमी देवान म्हणलां न्ही तुवें चूक केलो कोणाच्यानच म्हणूंक जायना हांव पातकी न्हय म्हूण हे कोण पातकान जियेता पातकांत आसा तांणी कोणें सांगचें न्हय की हांव पातकी न्हय म्हूण जरी तर हांव अशें सांगता जाल्यार हांव फटकी रो येसो नो आतां आमचे नेचर काले देवान जेजून आमचें नेचर कालें केलां नितीवन केलां आतां तुमी समजून घेयात देवान तर आमकां नितीवन केलां जाल्यार देव आमकां आपली पदवी दिना नितीवंत आमी जियोंक दिता की दिना तशें तर देव करता आमकां पदवी दिना अशें जियोंक देन गॉड इज नॉट फेर नो येस और नो गॉड हैज गिवन हिज होली स्पिरिट फॉर यू एंड आई टू लिव राइट वी आर मेड राइचियस and now this is the period for us to live righteous with whose help why do I fall in sin Holy Spirit is telling me to fall in sin when I allow the negative thoughts to run in my mind freely these thoughts is taking control of me where I need to make a decision to allow the word of God to run in my mind where the word will take control of me hallelujah देवाचे उतर मेल्ले उतर नाही जीवे उतर वय की ना God's word is Hebrews 4:12 God's word is living and active yes or no so if I am living I am active I can ask this brother I can help you and hold his hand and make him if he can't walk I can take him but if I am dead can I make him walk with me no right but if I am alive I can do that right in the same way God's word is living and active that word can hold your hand and take you to a righteous path but if you do not give your hand what the word will do hallelujah when it comes to keep the word of God we are putting our hands like this and we want to live the way we want according to the world system and do not put our hands together with the word of God so that the word of God take me to the path of righteousness are you understanding that is how we are falling in sin
But even though when you fall in sin, the blood of Jesus is still there fresh for you because he has forgiven your past, your present, and your future sins. You need to understand that. Now, please don't misunderstand me when I say this, because we are not telling you all, oh, God has forgiven your future sins also, so keep on sinning. No, no. Not like that. God will never tell us to continue in sin. In fact, God tells us, do not continue in sin. You might fall in sin, but there is a decision what I need to take, that once I fall in that sin, I will not continue myself in that sin, but rather I would bring myself out by the holy power of the Holy Spirit from that sin, that I do not fall there again. By repenting, which is by changing your thinking. Hallelujah. For example, simple example we'll take, okay? I remember one boy, his name was Lawrence, who had given the testimony over here. One brother had come here. So one boy had come here 2 months back, 1 month back, 2 months back, I believe. And he said, okay, listen this testimony, okay? That boy had come here and he had a habit of drinking alcohol. Drinking alcohol is good, because the alcohol takes control of you. It's an evil spirit, right? Who made you to drink the alcohol. So he was drinking and he tried all of his life. ताणे पुरा लाईफ ताचें ट्राय केलें तें पिवचे संवय बंद करूंक, ओके? 2 फावट्यान ताका रिहाबान पर्यंत घातलो, पूण कांय फायदो जावंक ना. तो परत्यान आयलो, परत्यान तें स्टार्ट केलें, ओके? आतां ताणें जायते ट्राय केलें त्या वायटांतल्यान भायर सरूंक. दॅट मिन्स he knew that what I'm doing is wrong. Yes or no? It means when it comes to sin, even it's a small sin or big sin, my conscience tells me that this is wrong. Knowing that it is wrong, I'm still doing it. Is it not my choice now what I'm doing? Yes or no? आता पातक म्हणल्यार आमकां सगल्यांक देवान बरें आनी वायटाचें फळ खालें न्हय आमी, सो आतां आमी वायट बरें जाणा की ना? वायट बरें आमी जाणा. सो एक मनीस पातक करच्या आदीं त्या मनशान केदाळाच सांगूं जायना दॅट म्हाका गुतना हें रॉंग म्हूण. ना, यू नो इट इज रॉंग, बट यू मेक अ चॉयस टू डू इट. That's how you fall in sin. Yes or no? And then we say, no, I was not in my control. Yeah, you were not in your control because you did not allow the word of God to control you. Hallelujah. So no sinner can say, na te कशें जालें म्हाका गुतना. ना, you made a choice. आदावान म्हणूंक जाता म्हाका गुतना कशें जालें, कोण आयलो आनी म्हाज्या तोंडान तें घालें अशें म्हणूंक जाता आदावान? ना. एवेन म्हणूंक जाता ते सोरपान येवन म्हाज्या तोंडान फळ घालें म्हणून? सोरपान कालें केलें, उतर दिलें, चिंताप दिलें, ताचें ध्यान त्या झाडाचेर घालें, वय की ना? पूण ह्या सोरपाक गुत्त आसलें, हें फळाचें कांय ना, हें कमांड देवान दिला पळय तो ब्रेक करूंक आसा. ताचें मांड निकालें आसलें चिंताप, आनी देवाचें उतर मोडूंक जाय, वय की ना? इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट द फ्रूट वॉट दे ईट, इट्स अबाउट द ब्रेकिंग द कमांड वॉट गॉड हॅज गिवन. हालेलुया. डू यू अंडरस्टँड? आतां जेन्ना सोरोप एवे लागीं आयलो आनी कालें सांगलें, खरेंच देवान सांगलां खंयच्याच झाडाचें फळ खायनाका म्हूण. देवान तशें सांगिल्लें? देवान कालें सांगिल्लें? त्या एकाच रुखाचें, त्या एकाच रुखाचें जे सगळ्यान मदें आसा, वय की ना? एव कालें सांगता, ना म्हाका गुत्त ना, कालें सांगलां म्हज्या नवऱ्यांत. अशें सांगलें एवेंत? कालें सांगलें एवेन? न्हय न्हय, सगळ्याच्या झाडाचें न्हय, रुखाचें न्हय, त्या एकाच रुखाचें. म्हळ्यार कालें एव एक गुत्त आसलें, त्याच रुखाचें खावचें न्हय म्हूण, वय की ना? कालें केलें मागीर एवेन? येस और नो? डू यू अंडरस्टँड? हे समजून येता? तो जेन्ना एक मनीस पातक करता, त्या मनशाक गुत्त आसा हें पातक म्हूण, पूण तो मनीस तें डिसिजन काण घेता चुकी. कित्याक? कंट्रोल ना. कालें कंट्रोल ना? वडाक तुवें तुज्या भितर कंट्रोल दिवना. हालेलुया. सो वडाक आमच्या भितर कंट्रोल दिवचें काम कोणाचें? आमचें, वय की ना? आतां देवान आपले कमांड, आज्ञा, ओके, एवेकाने आदावांक दिले. आदावान आज्ञा कोणाक सांगले? बायलेक सांगले. पूण आज्ञा कोणाक दिले? आदावांक दिले. आदावान कोणाक पास ऑन केलें आज्ञा? एवेक दिले. कशें ट्रान्सलेशन दिलें? वी डोंट नो. कित्याक खंय प्रॉब्लेम जाले? वी डोंट नो. कशे भशेन सांगले? वी डोंट नो. बिकॉज ती कालें सांगता
हे सगळ्या रुखाचे नाही एकाच. आणि पळोवंकही नका सांगला. पळोवंक नका सांगलेलें देवानं. ओके लेट्स से एवेन खालें. एवेन खावन खालें केलें. एवेन कोणाक दिलें? आदामाक दिलें. आज्ञा कोणाक दिल्ली? सो आदामान ना म्हणलें जाल्यार कालें जावपाचें. हां आज्ञा कोणा? आय डोंट नो दॅट. प्रेज गॉड. कमांड दिलो नवऱ्याक वय की ना. आतां नवऱ्यान सांगूंक नाका असलें हांव खायना. देवान म्हाका सांगलां खावंक नाका म्हूण हांव खायना म्हणूंक जाता असलें न्ही. पूण ताणें डिसिजन काण घेयलें वय की ना. डिसिजन कालें बायल दिता हांव खाता. जावं दी कालें जाता बायल दिता न्ही. आनी ते हालेलुया मोग चड जालो आनी मोग मागीर म्हारग पडलो. प्रेज गॉड. मोगाचो फोग जालो. ओके सो आतां तें फळ दोगांयनी खालें. आदामान खालें. आदामान खाल्या उपरांत खालें आयलें बरें वायट हे सगळें आमी स्टोरी हे सगळें जाणा वय गिना. बट आतां हें डिसिजन वय गिना. हें डिसिजन घेवपाचें काम कोणाचें? मनशाचें. आतां आमी येस नो. आतां आमी आतां आमच्या मुखार बरें येता वायट येता. पूण वायटान तर आमी वेता जाल्यार हें डिसिजन कोणाचें? हांव घेता आमचें. पूण त्या वेळार तूं तर देवाक उलो मारता. तुका सकत ना म्हणूंक तूं देवाक उलो मार. तूं पवित्र आत्म्याक उलो मार. तो तुजो सांगाती. तो तुजो आदारी. तो जावन आसा तुजी सकत. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? नॉट बाय मायट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरीट सेज द लॉर्ड. येस और नो. बाय हुज पावर? नॉट बाय मायट not by power but by my spirit says the Lord. That means by the power of the spirit everything is possible. But do I allow the Holy Spirit to take control of my life? So now when you fall in any, once you become righteous, आता तू नीतिवंत जाले आणि आता तू कसल्याय कारणांक लागून पातकान पडले, देवाचे जेजूचे रगत तुका आतां पर्यंत आसा तुका फॉरगिव करूंक. वन्स एंड फॉर ऑल. हिब्रू लेटर आमकां सांगता एकाच पटीन आमच्या सगळ्या वायटाचें ताणें फारीकपण दिलां आनी दिलें ताणें आनी कांयच उरूंक ना फारीकपण दिवंक. हालेलुया. जेजून कालें सांगलां जॉन 19:30 इट इज फिनिश्ड. सगळें संपाडलें जालें. इट्स क्लियर. आय हॅव पेड इट इन फुलनेस. कांयच उरूंक ना. सो आयज तर हांव आयज नितीवंत जालें आनी फाल्यां तर हांव पातकान पडलें ताचें फारीकपण दिवंक ना काय जेजून? मागीर दर आयज हांव नितीवंत जालें 2 दीस आतां रेतीर चालू आसा म्हूण हांव हांगा नितीवंतच बसला. कांय पातक जावं ना. घरा गेलें वर्डान कंटिन्यू करूं ना. मायंड म्हजें रिन्यू करूं ना आनी घरा वचून पातकान पडलें जाल्यार 4 दीस नितीवंत जालें. 5व्या दिसा हांव परत्यान पातकी जालें जातलें ना. तूं त्या टायमार 5th डे लेट्स से तूं तर पातकान पडलें त्या वेळार तुवें सत मानूंक आसा वय हांव चुकलें जेजू पूण तुवें म्हाका तुज्या रक्तान निवळ केला आदी फुडेंच म्हूण तुका हांव अर्गां दितां आनी तूं तुजो सांगात म्हाका दी ताकी हांव हे परत्यान ह्या पातकान पडना जावंक. हालेलुया. उदाहरण घेवया. ओके एग्जाम्पल घेवया. भुरग्याचेंच घेता एग्जाम्पल. भुरगो जल्माक येता त्याच दिसा धांवता हॉस्पिटलांतल्यान मम्मीक म्हणटा चल या हांव चलता लेट्स गो होम. हांगा 7 दिसांनी कित्याक रावया आतां हांव धांवता न्ही लेट्स गो होम म्हणटा ना. 2ऱ्या म्हयन्यान चलता धांवता 3ऱ्या म्हयन्यान धांवता ना. ओके बाळक न्ही दूध पिता करेक्ट. आतां हें भुरगें 4, 5, 6 म्हयन्याचें जाता. खालें कदालाक धरून टेबलाक धरून भुरगें उबें रावता. उबें रावता पांयां कशें जाता कडकडटा वय की ना. स्ट्रेंथ ना पांयांत. कडकडटा आनी मागीर ढापकन पडटा. आतां हें भुरगें कालें जाता ढापकन फॉल्स बेबी फॉल्स. आतां पडल्या उपरांत भुरगें कालें करता अरे हांव पडलें आतां म्हज्यान जायना. म्हजे पांय आतां मोडले. आतां म्हज्या पांयान सकत ना. आतां आनी हांव केदाळाच उबें रावना. हांव बसूनच रावता पुरा लायफ अशें म्हणटा भुरगें. कालें सांगता भुरगें. कांय सांगिना म्हणल्यार मेजाक त्याच मेजाक धरून परत्यान अशें हालोवन धोलोवन उबें रावता. करेक्ट. उबें रावन 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 स्लोली भुरगें कालें घालता 1 स्टेप घालता. मागीर कालें घालता 2ऱ्यान घालता. 2ऱ्यान 3ऱ्यान करता म्हणल्यार हात टेबलाचो सुट्टा. ओके समजता तुमकां? हें हांव तुमकां भुरग्याचें एग्जाम्पल कित्याक सांगता? आमी सेम बाळक आसता जेन्ना आमकां हो नवो सैम मेळटा तेन्ना. ओके आमी निकोडिमसाक जेजून म्हणलें न्ही तुजो परत्यान जल्म जाल्या बगर तुका सर्गीच्या राजांत
आतां पयलें समजून घेयात, सिनर म्हणल्यार एक सैंब, नितीवंत म्हणल्यार एक सैंब. ओके, इट्स युअर नेचर. एका मनशाच्या पातकाक लागून आमी काले जाली, कसलो सैंब आयलो? पातक्याचो सैंब आयलो. एका मनशाचे उतर सांबाळण्याक लागून आमकां कसलो सैंब मेळ्ळो? नितीवंत मेळ्ळो. आतां नितीवंत सैम मेळ्ळा म्हूण पयलेच दिसा भुरगें जल्माक येताच धांवूंक लागता, एक्सपर्ट पीटी उशा जाता? ना ना न्ही, पडता, हालता, धोलता, वंखता, कालें करता, पुरा सगळें मॅस करता. ओके, मॅस केला म्हूण अशें चिंतू येता भुरगें जल्माक येवना म्हूण? ना. अंडरस्टँड वॉट आय एम सेयींग. ओके, सो समजुया तुमकां आतां नवो जल्म, तुमी तुमी नितीच बाळकां जाल्या, कसली? नितीवंतपणाच्या सैंबान तुमी जल्म घेतला, नवोच. सो पयलेच दिसा तुमी धांवतली, एक्सपर्ट हांव आनी केदाळाच पातक करिना तशी फर्स्ट डे? ना. ते ल्हान भुरग्या परी आमी पडटा, चुकता, आपटात, हांगा आदळटा, थंय आदळटा, हे सगळें प्रॉब्लेम आमचे सुरवातेक जाता ह्या भुरग्या परी. आतां भुरगें 2-3 स्टेप मारूंक लागले, 6 म्हयन्याचे, 7 म्हयन्याचे, 8 म्हयन्याचे, कितले पाटी भुरगें पडटा? मस्त पाटी पडटा, वय की ना? पडटा. कितल्या म्हयन्याचे आसतना? 8-9, 10 म्हयन्याचे. भुरगे 3, 4, 5, 6 वर्सांचे जाता, त्या दळाय पडता? कित्याक पडना? आतां कालें जाला. आतां मसल्स, वेन्स, बॉडी मसल्स काले जाले, स्ट्रॉंग जाले, वय की ना? तशेंच आमी जेन्ना ह्या देवाच्या उतरान दीस आनी रात रिगोवन रावता, आमचे कुडीचे मसल्स न्ही, आत्मीक स्पिरिच्युअल मसल्स आमचे स्ट्रॉंग जाता, त्या दळा आमी पतकान पडपाचे चान्स आमचे मागीर बंद जाता. काल्या रिजन? आमी स्पिरिच्युअल मसल्स स्ट्रॉंग. हालेलुया. So this spiritual muscle needs to become stronger and stronger as we remain, abide and soaked in the word of God. Hallelujah. Nobody can say, na हांव मनीस न्ही, कालेंपूण जालें जाल्यार anyhow I am a human being, no. So I am meant to make mistakes. I am meant to fall in sin. Who said? Does the Bible say you are a human being so you will fall in sin somehow? It is not written. In fact, it is written you are made righteous to live righteous by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. But if I am keeping that belief mindset, I am a human being, हांव मनीस जावन आसा, तो हांव पतकान पडटलोच, तूं तर पयलेच चिंतून बसला ह्या मनान, you will not fall? Definitely, because you have made that belief system in your mind. That's why the old strongholds has to be destroyed by renewing of your mind through the word of God and build a new stronghold which is according to the word of God. Hallelujah. Let's see. Yeah, the boy's testimony. Okay, let me share. तो भुरग्याच्या जे टेस्टिमनी सांगताले तो पिवन नासलो, ताका ही नोज हिमसेल्फ, तो जाणा आसलो हांव कालें करून आसा तें चुकीचें, बरें न्हय म्हूण. बिकॉज ही हॅव सीन, ताणें पळयलां ताचो संबंद ताच्या फॅमिली सवें, ताच्या भुरग्या सवें, ताच्या आवय बापाय सवें ताचो संबंद तुटूंक लागलो. कोणी ताका नोबडी इज टू लायक हिम द वे ही इज लिव्हिंग हीज लायफ. कोणी ताका लायक करिनासलो, पसंद करिनासलो, एंड दे इज टू इग्नोर हिम एंड पुट हिम अवे. नाका म्हणून वो सांगाता. कित्याक? ताचें बिहेवियर रॉंग, चुकीचें आसलें. आनी मनीस ड्रिंक केल्या उपरांत कशें बिहेवियर मनशाचें बरें आसता? कोणाक जाय ताचे सवें रावूंक नाका न्ही. आमकां इरिटेट जाता आमी, कित्याक ताचें एक्शनूच चेंज जाता. करेक्ट? आनी वी डोंट वॉन्ट टू लीव विथ दीस कायंड ऑफ पीपल. सो हे भशेन ताका रिजेक्शन आयलें, सगळ्यांनी ताका पयस केलो, ताका खूब चिंतप आयलें. बट ही कूड नॉट सेव हिमसेल्फ ऑर गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ दीस हॅबीट. ही ट्रायड इन द नॅचरल, ही ट्रायड, ही वेंट टू सो मेनी प्लेसीस. रिहॅबान 2 पाटी गेलो, काही जावना. खूब ताणें ताचे ओन एफर्ट्सान ताणें ट्राय केलें, ताका जावना. ओके, एक दीस तो मागीर खंय नेल्याडी गेलो. त्या टायमान रिट्रीट चलतालें थंय, डिसायपलशीप. त्या टायमान तो नेल्याडी गेलो आनी ताणें देवाचें उतर आयकूंक तो बसलो. त्या वेळार तो पिवनूच गेल्लो, त्या वेळार तो ड्रिंक्स करूनच त्या जाग्यार तो गेलो आनी असो पाटी बसून आसलो. पापान ताका पळयलो आनी ताका सांगलें तूं येवन मुखार बस म्हूण, आनी ताका घट्ट वेंग मारली. ओके, ही हग्ड हिम व्हेरी टायटली. एट दॅट टायम ही सेड, तो शेअर करून आसलो ताची टेस्टिमनी.
पापान जेन्ना म्हाका वेंग मारली ओ वेंगयलो वेंग मारले तेन्ना म्हाका आफ्टर so many years he said, I felt accepted. What do you say? Accepted? स्वीकार. जायत्या वर्सांत म्हाका कोणेन स्वीकार केल्ल्या परी म्हाका हे अणभव जालो. ही एक्सपिरियन्स्ड अणभव जालो. आनी तो जाणा ताच्या लायफान तो पियोन आसा, ताचें बिहेवियर बॅड आसा, ताका ताचेर कंट्रोल ना, तो ट्राय करून आसा तें सोडूंक तें वायट म्हूण, पूण ताका जायना. पाऊल सांगता न्ही, चिंता बरें करूंक पूण करूंक जायना. ओके, सो ही ट्रायड. मागीर तो बसलो, देवाचें उतर आयकूंक लागलो, ताका वायट बूक दिलें, टिचींग आयकता कालें जावंक लागलें, स्पिरिच्युअल मसल स्ट्रॉंग जावंक लागलें. टिचींग आयकता स्पिरिच्युअल मसल मायंड रिन्यू जावंक लागलें, स्पिरिच्युअल मसल्स ताजे स्ट्रॉंग जावंक लागले, कॉन्फिडन्स ताका आयलो, हो बरवसो ताका आयलो देवाच्या उतरांतल्यान की हो देव म्हजो म्हाका हातूंतल्यान भायर काडूंक जाता देवाक म्हूण ताका बरवसो येवंक लागलो. ओके, इफ समबडी or anyone who is falling into certain kind of a sin again and again, we need to understand that God's word is there as a rescuer for us, as a deliverer for us, to get us out from those certain things. Hallelujah. सो जेन्ना ताका बरवसो आयलो देवाच्या उतराचेर, ताणें कालें केलें, तें उतर उलोवंक लागलो. आनी तें वायट बूक तुमी जाणात न्ही, वायट बूक आसा, इंग्लीश आसा, कोंकणी आसा, कन्नडा आसा. ताणें कन्नडा काण घेयलो आनी कन्नडा बूक घेवन एवरी डे ते प्रॉमिसीस बसावणी आसा देवाचें उच्चारणी तो ताच्या लायफांत करूंक लागलो. रिट्रीट खबर जावन तो घरा पाटी गेलो. घरा पाटी वचून ताणें ते वायट बुकायलें डेली कन्फेशन चालू धरलें, बायबल वाचूंक धरलें आनी कानान हेडसेट घालून तो दीस रात खाली आयकूंक लागलो, टिचींग आयकूंक लागलो हेडसेट घालून. एवरी डे 24 hours ही बिगेन टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. पयलें कालें आसलें ड्रिंक्स ताका कंट्रोल करी. आतां ताणें मायंड शिफ्ट करून 24/7 तो देवाचें उतर आयकूंक लागलो. आतां कालें कंट्रोल करूंक लागलें ताका देवाचें उतर. आनी ताणें एक ब्युटिफूल सेंटेन्स सांगलें हांगा उबें रावन. ताणें एक ब्युटिफूल सेंटेन्स सांगलें हांगा रावन. तो म्हणटा म्हजें काम एकूच आसलें, सकाळचें उठलें तें वायट बूक रीड करचें, रातचें पुरा टायम तें रीड करचें आनी इयरफोन्स घालून देवाचें उतर परत्यान आयकत रावचें. हें करता तो सांगता केदारला हो सोरो म्हाका सोडून गेलो, म्हाका गुर्तूच ना, हांवें चिंतूंक ना म्हणटा तो म्हाका हें सोडूंक आसा म्हूण. ताणें खालें केलें, मायंड शिफ्ट केलें आनी उतर आयकूंक लागलें. एंड ब्रदर, हाऊ मेनी इयर्स नाव इट बिकेम? ही कंप्लिटली लेफ्ट इट? 4 years, 3 years? 4 years, रायट? 4 वर्सां जालीं. ताच्या काळजांत, ताच्या मनांत चिंता पर्यंत येना हांव वचून इल्लें घेवंक काय म्हूण येना. कित्याक आयज पर्यंत 4 years he is continuously doing the same thing every day, listening to the word of God, reading the word of God. आनी आतां तो भायल्या गांवांत वचून तो कामाक लागलो. हालेलुया. जेन्ना तो इंडिया आसलो मँगलोरांत, खंयचो तो तुमच्याच गांवचो हांगासरलो, तो आतां त्या वेळार कोणाकूच ताचे परिस्थिती नाका आसली. केदारला कालें जायत म्हूण सांगूंक जायनासलें. बरवसो ना, काम ना, कांय ना, बायल ना, भुरगीं सांगाता ना, कोणी ना, एकलोच पडून आसलो. कित्याक? वायट संगतीक लागून. हालेलुया. पूण जेन्ना ताणें आपणाचें प्रॉब्लम देवाच्या हातान दिलें, कास्ट ऑल युअर वरीज एंड केअर्स अँड टू गॉड, फॉर ही केअर्स फॉर यू एंड ही गिव्स यू रेस्ट. तो तुका समाधान दिता. हें केन्ना जाता? जेन्ना तूं तुजें प्रॉब्लम ताका दी आनी तूं तुजें वावर चालू कर. तुजें स्पिरिच्युअल मसल स्ट्रॉंग जावंक तूं पुरा तुजो प्रोसेस चालू कर. तुजे हॅबिट्स केन्ना तुका सोडून वेता तुका कळचें ना. वी मायट से विथ अ माउथ this particular thing, no, I can't do it. For me, my thing was what? When people do certain things for me, I could not let it go. जेन्ना दुसरो म्हाका जेन्ना कसले हांवें कांय वायट करूं नासतना कोणी म्हाका कश्ट दिले, कालें खबरो केल्यो, कालें केलें आनी हांवें तें परत्यान आयकलें, म्हाका तें अगेन एंड अगेन म्हाका तें उगडास येता. कोणाक जाता अशें? हो, लेडीज. I thought you are also raising your hand. So जाता न्ही? Ladies problem only? Brother also said yes. Father, what about you? थोडे पाटी जाता न्ही? हांवें कांय करूं ना, एकालें म्हजें उलोवन आसा, अशें दूख जाता मनान. एंड आय वॉज वन ऑफ देम. अशें म्हाका दूख जातालें पयल्यान. आनी म्हजें एकूच विकनस आसलें त्या वेळार. कोणें कालें केलें? से नो? कळ्ळें तुका? सेम
तुम्ही जायती जाण आसा म्हज्या कॅटेगरीन तर आं ओके थँक्यू जीजस बट नाव यू लिसन वॉट गॉड हॅज डन इन माय लायफ इफ ही कॅन डू इट इन माय लायफ he can do it in your life as well. If God can do in that brother's life who has shared this testimony, Brother Lawrence, God can do in your life, my life as well. Yes or no? ये उत्तर partial नहीं. God is same for everybody. He is equal to everybody. He loves everybody the same. That's why the word says God loved the world, not just me. He loves everybody that He sent His only beloved Son. Hallelujah. सो वेन पीपल जेन्ना दुसरे म्हाका हे भशेन उलोवंक लागता खालें उलयता म्हज्या बॅक सायड उलयता आनी म्हाका आयकूंक आयलें हांव चिंतूंक पडटा आनी हांव देवाकूय सवाल करी खालें म्हण हें हांवें कांयच करूं ना खालें म्हज्या खबरो उलयता कित्याक उलयता यू नो एंड दॅट हॅवीनेस इज टू कम इन माय हार्ट वाय दे आर डुईंग दॅट बट नाव एज आय डिसायडेड वन थिंग डिसिजन घेवंक आसा न्ही आमी सो हांवें निर्णय काण घेयलो कोण खालें उलयता म्हाका कांयच पडून वचूं ना हांव एकूच पळोवन आसा जेजू तुजें रूप हांव पळोवंक सोदतां तुजें रूप तुज्या उतरांतल्यान हांव पळोवंक सोदतां आनी तुवें तुज्या उतरांत कालें बरयलां म्हाका तेंच करूंक आसा म्हाका आनीक दुसरें करूंक नाका तुवें सांगलां तुका कोण शिराप दिता तूं ताका कालें दी आशिर्वाद दी तुका कोण वायट करता तूं ताका कालें दी बरें कर तुका कोण दुयेस करता तूं कालें कर मोग कर हां एक मारल्यार दुसरें दी हालेलुया तें येवं ना म्हज्या तकल्यान पूण हें जेन्ना उतर तुज्या लागीं उलोवंक पळयतात मग तुका उडासा काडटा तुवें डिसिजन घेवंक जाय एंड एवरी डे यू नीड टू कन्फेस that the love of Jesus is flowing in my heart. Love of Jesus is flowing in me. You know, the Spirit of the Lord is upon me. I cannot do anything with my own ability, but I can do all things through Christ. हे भशेन हे स्क्रिप्चर काण घेयले लिस्ट केले आनी ते स्क्रिप्चर्स उलयत रावले आनी आतां हांव नोटीस करून आसा म्हाका आयकूंक येता पूण म्हाका आतां कांयच पडून वचूं ना In fact, on top of that, I bless them. Hallelujah. And you know, how do you know that it does not affect you? That I'm not even thinking on that again. पहिले काले जाताले full day, तेंच उगडास. Full day. न्हिदताना जॅम पडना 2 जाली 3 जाली तेंच गुंवता तकल्यांत. Hallelujah. I'll tell you Sunday, you know, one incident happened. Sunday, teaching जाले, okay. आणि एवरी संडे गोंयांत आमचे सेशन आसता सो एवरी संडे आमी सेशन दिवंक येता साऊथ गोवा सेशन जालें आनी मागीर आमी घरा पाटी येता आसतना आमी ते वाटेर एक फ्रेश फीश येता ओके वी वेंट देर नुस्तें घेवंक खालें म्हणटा तुमी मासली घेवंक गेले ओके आनी थंय गेले 2-3-4 जाणां ते मासली विकता ती बसून आसा आनी गेले आनी हांवें विचारलें आचे कितले प्रायस वी आस्क नो वॉट हाउ मच फॉर दीस हाउ मच फॉर दॅट आय आस्क्ड एंड आय चूज सर्टन फीश हांवें म्हणलें हें दी आनी पयशे दिले फीश घेतले आनी आतां आमकां त्या जाग्यार तावन आमच्या घरा पाटी वचूंक 1 hour 10-15 minutes जाय इन्क्लुडींग द ट्रॅफिक एंड ऑल 1 hour सो वेन आय लुक्ड एट द फीश आतां म्हाका चिंता पायलें आतां 1 hourच्या डिस्टन्साक फीश पावूंक जाय न्ही फ्रेश उरूंक जाय ओ कितें आयस घालचें आसा कालें अशें चिंतून हांवें कालें विचारलें ते फीश लेडी आय आस्क्ड हर आयस विचारूं ना हांवें ओन्ली विचारलें ए फॉर मी नो नथिंग लायक दॅट फॉर मी टू रीच टू दीस प्लेस सर्टन टायम टेक्स इट वील रिमेन नो फ्रेश or the next step or do I have to put ice? That was my second asking. Normally in simple way सादे पर्यायन ताका विचारले ताणें म्हाका इतले जोर केला हा आनी उलयत आसा हांव सरप्रायज आनी हांव काले पुणी वायट केलें हांवें कांयच करूं ना ओन्ली एक सवाल विचारला हे फीश म्हाका वचूंक 1 hour 15 minutes जाय 60-75 minutes म्हाका जाय घरा पावूंक so this will remain no it was simple question she could have said yeah it will remain or I'll give you some ice and then you go something no normal विचारलें कित्याक हांव फीश विक्री करिना न्ही so I have no knowledge I asked her म्हाका जोर केला मस्त जोर केला उलयता आनी हांव पळयता खाली जालें आत्तां शिकोवन हांव आयला देवाचें उतर हें कालें गिफ्ट म्हाका understand God is preparing my heart to let go things. It's not easy, especially when you have not done anything wrong. Yes or no? तुझे कांय चूक ना
दुसरो तुका मस्त कश्ट दिता, जोर करता, उलयता, तुका सोसूंक जाता? हे सोसूंक देवाची कृपा जाय. हे सोसूंक लेट गो करूंक तुका देवाची शांती ताणें दिल्या ती तुज्या काळजान उंच आसूंक जाय. आर यू अंडरस्टँडिंग? आता तुम्ही हांगा सभार बसून आसा, ओके? हांगा ही सिस्टर बसून आसा, देवाचें उतर आयकता. ही सिस्टर देवाचें उतर आयकता, ब्रदर ही आयकता. सो ही तुका मस्त कश्ट दितली? आतां दिवंक जाता हांगा? ना, कित्याक तिवूय तेंच उतर आयकता, वय की ना? आतां तूं पाटी कशी वसूंक आसा? बसांत? कशी घरा वयता पाटी? बसांत वता. कशी वता? बसांत. बसांत कोण आसा ती उतराक आयल्या? तुका कोण बसांत मेळटा ती उतराक आयल्या? ना. जावंक पुरो ताणें केदाळ्या उतर आयकुंकूच ना, ओके? ना, तुका उतर मेळ्ळां तशें तांकां मेळ्ळां? तांकां तुका जेजून जे भशेन शांती दिला, मोग दिला, तशें तांकांय दिला म्हूण तुका गुत्तो आसा? वी डोंट नो. येस और नो? लेट्स से somebody is there in the bus now while going home and they push you or stamp on your leg, तुझ्या पांयार पांय घालून तुका दुखयले, पेन केले, तुका खाली जावंक पुरो टुवर्ड्स दॅट लेडी? राग येता? डोंट से राग येता. 2 दीस जाले उतर आयकून आसा. हा? वर्ड ऑफ गॉड, what you will say? No problem, what you did for my leg, I bless you in Jesus name. काले सांगूंक आसा तुम्ही? हा? सोसणी काय तू काले म्हणूंक आसा? इट्स ओके, बट इन युअर हार्ट कुड्डे जाला, कितें दिसना तुका? मनांत काले सांगले दिसना, तोंडार सांगू ना इट्स ओके म्हणलें कांय ना, जावं कांय ना, ओड ना, नो प्रॉब्लेम, गो. आनी मागीर तूं बसून चिंता, काले पूण काले पांय दुखता आतां सारके. काले सांगता, यू नो, इट हर्ट्स यू वेरी बॅडली एंड द मोर इट हर्ट्स द मोर यू कस दॅट पर्सन. दिसून ना ताका काले पुणी दोळे ना, कितले व्हडले बस आसा, बसान गर्दी ना, तूं उलोवन आसा तुज्या भितर. सारकें? हें सारकें? 2 दीस उतर आयकलां, बी खंय पडलां? आतां सांगा. हा, मेरेर पडलां. कशें टेस्टिंगान पडलें? बसांत. हा, एन्जॉय द पेन. दॅट्स वॉट. नो? आर यू अंडरस्टँडिंग? आतां कळून येता. हांगा कांय कळून येवचें ना, कित्याक हांगा सगळें उतर आयकून आसा. हांगा कोण तुका त्रास दिवंक ना. बसांत कोणें उतर आयकुना, त्या टायमार कळून येता हें बी खंय पडलां. हालेलुया. त्या टायमार तुका कळून येतलें, त्या मनशाक न्हय, कोणें तुका कश्ट दिला तेका न्हय, तुकाच भितर चिंताप येतलें. आतां तूं तर चिंताय, म्हाका अशें केलां, म्हाका तशें केलां. हें बी देवाचें उतर 2 दीस हांवें आयकलां, हें खंय पडलां? बऱ्या मातयेन पडला या मेरेर पडला? हालेलुया. Your neighbor should not tell you where the seed has fallen. You yourself will get the answer where the seed has fallen. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know, आमी आनीक एक्सायटेड आसूंक जाय. आतां फर्स्ट आमी शिंकून आसा पयलें बी, करेक्ट? दुसरें आसा आनी तिसरेंय आसा. तातूंत आनीक एन्जॉयमेंट आसा. तुमी शिकतले आयज सांजे नाल्यार फाल्यां पर्यंत तुमी आनीक शिकतले. आमकां कितलें हें देवाचें उतर आमकां उजवाड, देवाचें उतर जावन आसा वॉट यू कॉल दॅट? लायट. ओके, लायट. वॉट यू कॉल उजवाड न्हय? उजवाड जावन आसा. जें कितें आमचें चिंतप काळोखान पडून आसा, तें चिंतप पर्यंत हें उतर उजवाडाक हाडून आमकां सुटका दिवंक आसा. हालेलुया. तेका लागून देवाच्या उतराचें जाणवाय आमकां भोव गरजेचें. हे जाणवायेंतल्यान आमी पळयलां, आमी पयलें कालें आसली सिनर्स, आमकां आतां कालें केलां नितीवोन केलां देवान. सो नितीवोन जाल्या उपरांत एका ल्हान भुरग्या परी आमी हें बी जें आमकां देव दिता हें पडून दी बरे जमनीर, बरे मातयेर. ओके, की बरे मातयेर पडून ताचें फळ येवचें. फळ येवचें म्हणल्यार डे एंड नायट दीस वर्ड रिमेन्स अलायव्ह इन यू, दॅट यू नो who you are in Christ Jesus. So even though you fall, you don't remain fall, but you quickly get up by the power of the Holy Spirit and come back to your position. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Even though I fell in that sin, that does not change my identity, because my God has made me righteous. How? By He paying the penalty of my sin. So even I fell because of my unrenewed mind
or for some reason I fell in that sin, my God has lifted me up from there and washed me clean. And I need to renew my mind through the word of God that I do not continue in that sin again. Hallelujah. As we are taking the example of a little child, 7 months, 9 months तो भुरगो आतां पडता मागीर पडता, पडून पडून वेळ असो येता तो भुरगो पडपाचो बंद जाता, स्टॉप जाता. Yes or no? So if you are falling in any kind of sin, that is just because of your old memory. Hallelujah. Not because of your old nature. तुझ्या पोरण्या स्वयंपाक लागून न्हय, तूं पातकी म्हणून तूं आतां परत्यान पातकान पडू ना, तुझे मेमरी ते ओल्ड आसा. युअर नेचर तुजो स्वयं चेंज जाला, बट तुझे मेमरी अजूनही काले आसा, ओल्ड आसा. हे मेमरी कशें चेंज जावंक आसा? थ्रू दीस वर्ड. तुझे माइंड कशें रिन्यू जावंक आसा? देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाच्या उतरा मार्फत, हाऊ यू से राइट, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड your mind needs to be renewed that you stop falling in that same sin again and again. Sister, did you get the answer of what people are asking you? So when you fall in sin, that does not make your nature change again. Once you are made righteous, and the penalty of your sin is the payment what Jesus did. Can anybody undo that payment? What Jesus has done? No. कोणाच्यानूच जेजून केला ते करू ना अशें करूंक जाता ना. Once and for all. For the old covenant we see, right? आयज पापान आमकां एक एक्झाम्पल घेतला, Exodus 7-14. But Exodus 12 आमी पळयला, Exodus 12 आमी पळयता कशे परी pass over angel, the death of angel passes over. How it is passes over? मरणाचो death of angel कोंकणी कशें म्हणटा आमी? उतरून उतरून angel, मरणाचो बोडवो एंजल उतरून वेता, पास ओवर. काले कारण काले पळयता तो दारवंट्याचेर? हा, ब्लड ऑफ द इनोसंट लॅम्प. ब्लड ऑफ द इनोसंट लॅम्प. Did the lamp has done any sin? The lamp is an innocent. And this act, ये जे act जाला त्या देवळार in Exodus 12 जे act जाला, ते act एक सावळी जावन आसा, एक शेडो जावन आसा जेसूच्या करणेचो. हालेलुया. हे जेन्ना मरण पास ओवर जाले इस्रायलाइटाच्या घराण्यांतल्यान, काले कारण ते मरणाच्या बोडव्यान काळले पळयले, रगत पळयले. करेक्ट. आता डज दॅट मीन दॅट इस्रायलाइट वर नॉट सिनर्स? ती पातकी नातली, इस्रायलाइट पातकी आसली वय की ना? ती पातकी आसली, पूण तांणी कितें ओबे केले? देवाचो कमांड. आनी देवाचो कमांड काले? शेळयेचे रगत दारवंट्याचेर लावचे. कोणाच्या घराचेर देवान अशें सांगूंक ना हांव इस्रायलाच्या घराण्यांक मरण हाडिना अशें सांगू ना. देवान सांगलां कोणाच्या घराचेर दारवट्याचेर ते रगत आसा, त्या रगतांतून पास ओवर जातलो तो डेथ ऑफ एंजल. हालेलुया. इन द सेम वे नव्या करारांत आमी खालें पळयता, जेन्ना जेजूचे रगत आमी सत मानता, जेन्ना आमी जेजूक सत मानता, आमी फातकी सैमांतल्यान सुटोन आमकां कालें केल्या, आमी नितीवन जाल्या. केदाळा आमी जेन्ना जेजून केलां ताचेर आमचो विश्वास घालता. हालेलुया. आमी बरें करून करता म्हणून न्हय, आमी जेजूक सत मानता म्हणून आमचे सगळीं पातकां बोगसून आमकां नितीवंत जेजून आमकां केल्या. आर यू अंडरस्टँडिंग? आता आमी लेट्स रिलेट. जेन्ना इस्रायलाइट त्या घरांत आसले, पातकांत आसली, पूण तांचे सेविंग कशें जालें? ती कशी सेव जाली? थ्रू दीस ब्लड ऑफ द लॅम्प. करेक्ट. आमी पर्यंत कॅन यू गो Romans 5:8? No, same. You just scroll up the scripture. It's the same. You go, okay. But God commanded his love toward us in that while we were yet sinners. Don't miss out that word yet. We were yet sinners. Christ died for us. आमी पातकान आसतनाच जेजू आमच्या पासत मेला.
इस्रायलायट पातकान आसतनाच ते रगत पळोवन मरणाचो बडवो काले जाले मुखार सरलो. कित्याक मुखार सरलो? ती पातकान नासल्ली म्हूण काय ती पातकान आसली पूण ते रगत पळोवन मुखार गेलो वय की ना. तांच्या घराण्यान मरण येवं ना. इन द सेम वे तूं पातकान आसतनाच जेजूचे रगत तुका शिवरले. वॉट डू यू से? जीजस ब्लड वॉज शेड. कोंकणी तुम्ही कशें म्हणटात? वारयले. आमी शिवरले म्हणटात, तुमी वारयले. ओके. सो जेजूचे रगत वारयले जेजून केदळा? when we were yet sinners. आमी पातकी आसतनाच जेजून आपले रगत वारयले कारण त्या रक्ता मार्फत आमकां बक्षणे मेळूंक. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो नोबडी कॅन से म्हाका बरें जालां कित्याक हांव बरें करता म्हूण, म्हाका साल्वासांव मेळ्ळां कित्याक म्हजें काम बरें आसा म्हूण, म्हाका बरेंपण जालां कित्याक. आतां आय रिमेंबर इन द आफ्टरनून टायम तुमी कोणें सवाल विचारला न्ही, जेजून म्हणलां तुमी विंगड्यांक आंगवस्त्र दिले, तुमी म्हाका दिले अशें जालें. हांव भुकेलो तेन्ना तुमी म्हाका खावंक दिले. तेन्ना तो विचारता केदळा केलें? तुमी बाबा भयणीक ल्हाना व्हडांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. ओके. हे स्क्रिप्चर मेळ्ळ्या उपरांत मनशाचो वावर कसलो? मनशाचो वावर कसलो? ट्यूबलायट ऑन जाता. कालें करचें? कालें करुया. आतां दुबळ्यांक सोदुया, दुबळ्यांक दिवया. भुकेल्लें खंय आसा? भुकेल्ल्यांक दिवया. कालें. मागीर म्हाका देवा तांय बरें आसा. आमचें चिंतप कालें? दुबळ्यांक सोदुया, भुकेल्ल्यांक सोदुया, विंगड्यांक सोदुया आनी दिवया दिवया. आसा न्ही दिवया. रिजन कितें? सो दॅट आय वील गेट गूड. Hallelujah. That is the way of understanding is what? Oh, that is what Jesus said. So let me do it and let my account get full. No. You are doing that act because now your account is already full to do that. Hallelujah. I am not doing any. Now, account is not the account, the worldly account, finance account I'm saying. No. Heavenly account or in a way you can say that grace to do that. That strength to do that. I cannot do anything according to the word of God to get the benefit in my account of the blessings of God. But I can do these things only when I believe that my heavenly account is full with the blessing of God. That it is God who is living inside of me, wants to do that thing for that particular person. Hallelujah. Are you understanding? So it is not that when I see somebody is hungry, so let me go and do so that God will fill my account. No. It is God who is living inside of you. He needs to go and do to that. Because when you look at that hungry person, it is God who is inside of you looking at that hungry person and going and doing that. Hallelujah. And it is done by the grace of God. Are you following? So that's why we say this in Ephesians 2:8. Today morning we have taken the scripture. We are saved by grace through faith. Correct? It is God's work. Grace is what? The finished work of Jesus. God's favor. Unmerited favor. How did we get it? By the finished work of Jesus. Yes or no? What Jesus did on the cross, through that we receive the grace, and with that grace now we are able to do the good things for others. Hallelujah. There is two way of thinking. The Bible says that be the doer of the word of God. Yes or no? James book tells us no. उतर आमी करण्यान घालता तशें जावंक जाय म्हूण मागीर आमी कालें करता पुरो आमचो प्रोसेस वावर आमचो उतर करण्यान घालूंक. येस or नो? सो दॅट हांव जेन्ना उतर करण्यान घालता त्या दाळा म्हज्या लायफांत म्हाका देव बरें करता. येस. God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. जेन्ना आमी पातकांत आसली जेजू आमच्या पासत मेला. Correct? When you have this seed in you, you understand what? The love of God towards you. When you get this truth, जेन्ना हें सत तुमकां कळीत जाता,
हे सत खंय रिकता तुमच्या आता काळजांत वय की ना आता तुम्ही ऐकता त्या काय काळजान शेळ्यो ऐकता काय बोकडे ऐकता सांभाळता कोण सो आम्ही कोणापर्यंत जाऊंक जाय शेळी वय की ना सो आम्ही देवाचे जेजूची शेळी पर्यंत जाऊंक जाय आणि सोमी आमचो गवळी वय नाव बट गॉड कमांडेड हिज लव टुवर्ड्स अस हे जावन आसा आतां आमकां बी आमी जे आयकता हे जावन आसा आमकां देवाचे सत आमकां जेन्ना कळीत जाता हांव आतां सी यू नो हाव आय लूक एट दीस आतां वेन आय लूक एट दीस आय गिव यू माय एग्जाम्पल ओके हांव जेन्ना हे स्क्रिप्चर पळयता वो उगडासाक हाडटा वो चिंताप करता हांव चिंता हांव वायट आशिल्लें म्हाका राग येतालो म्हाका रोखडेंच दूख जातालें म्हाका कोणें म्हाका कालें म्हणलें 2 उतरां दिलें हांव तांकां 4 पुणी रिटर्न सांगतालें वॉट वॉज माय रिजन कित्याक हांव सांगतालें कित्याक दुसऱ्याचें आयकून उगी रावूंक जाय दुसरें म्हाका वायट करता हांव कशें उगी रावूं म्हाका सांगूंक जाय न्हू रिटर्न ताका तांचें प्लेस दाखोवंक नाका आमचें एटिट्यूड कालें आसता आय वील शो यू युअर प्लेस आमी हांगा 1 दिल्यार 1 दिना तूं म्हाका 1 दिता हांव 4 दिता कांट्याक कांटो तीत फॉर तीत ओके येस बट वॉट वॉज आय थिंकींग वेन समबडी कोणें आमकां वायट केलें वी ऑलवेज मेक शुअर आय वील शो दॅट पर्सन द्या प्लेस दीस इज अ एटिट्यूड ना असो आमकां असलो एटिट्यूड ना आमकां ओ आसलो की पयलीं येस ओ नो ऑल ऑफ अस इफ समबडी सेज समथींग वी वील नॉट पे बॅक even if we give good words also to somebody they will give you something and then you even begin to think हांवें काय आतां काल म्हजें एग्जाम्पल कशें जालें नुस्त्याचें मासलेचें येस ओ नो हांव चिंतूंक पडलें एका टायमाक चिंतूंक पडलें देन आय सेड ओके लेट इट गो जीसस शी डिड नॉट सेड इट टू मी बट शी सेड इट टू यू बिकॉज यू आर लिविंग इन मी नो सो यू डील विथ इट आई एम नॉट टेकिंग इट टू माय हार्ट आई एम फॉरगिविंग दैट पर्सन बिकॉज यू आस्क्ड मी टू फॉरगिव हर आई फॉरगिव एंड आई लेट गो बट आई एम जस्ट शेअरिंग इट why I'm sharing because these are the incidents happening in our life ye lan incident lan e lan incident amka life an zale amche 2 dis 3 dis rati amka disturb yes or no incident khale small kitlo rati niduna waiting when will I go back again there and give her nicely tit for tat तिने 1 सांगला न्ही आतां नेक्स्ट टायम वचून तिका 4 सांगूंक आसा अशी आमकां चिंतना येवंक पुरो वय की ना पूण त्या वेळार आमी डिसिजन काण घेवंक आसा डिसिजन घेवंक जाय वी आर नॉट कॉल्ड टू गीव यू नो बॅक आन्सर्स टू पीपल ऑर पे इवल फॉर इवल बट वी आर कॉल्ड रादर टू लव दॅट पर्सन नॉट जस्ट विथ युअर वर्ड्स आउटसाइड बट फ्रॉम युअर विदिन वेन यू लुक एट दॅट पर्सन यू ऑलवेज हॅव एन एटिट्यूड ऑफ ब्लेसिंग दॅट पर्सन because that person doesn't know what that person is doing but you know what that person has done and you also know now what your attitude should be towards that person hallelujah ye asle कार्य उतर आमच्या भितर ही बदलावणी घेवन येता कोण चेंजीस घेवन येता आमच्या भितर उतर कित्याक म्हज्या त्या वेळार फ्रेश हांवें आतां यू नो देवाच्या उतराचेर हांव चिंताप करून आसा मेडिटेट करून आसा चिंताप करून आसा ह्या वेळार हें उतर from the world you get attack inside of you there is a word now there is a conflict right between the flesh and your spirit Galatians says right there is a conflict now there is a war there is a fight between your flesh now because your mind says oh she did this for you but your spirit says you need to let go and then there is a war to whom are you now in which side we have to make a decision that you do not entertain your thought, entertain your flesh, but you go with your spirit. Hallelujah. Because we are a spirit being and we have to operate in spirit. We have to walk in the spirit, which will be always opposite to the flesh. Hallelujah. That is your decision, our decision we need to make. And if we are living in the flesh, the result is always destruction. Not in our favor. It looks like it's in your favor, but it is fruitless. There is no fruit. But when you make a decision to walk in the spirit, in the natural, it will be painful. Hallelujah.
पूण तुवें डिसिजन घेवंक जाय दॅट आय वील वॉक इन द स्पिरीट बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट. आत्म्यान चलप म्हणल्यार तूं तुज्या अस्तंगी चलना. द होली स्पिरीट हिमसेल्फ हेल्प्स यू अँड यू टेक हीज हेल्प टू वॉक इन द स्पिरीट. आर यू फॉलोईंग? आतां तुमी बसले हांगा, थोडी घरा पाटी वचूंक आसा, थोडी हांगा डॉमेट्रीन रावंक आसा. येस नो? दोज हू आर गोईंग होम यू वील हॅव टेस्ट. डॉमेट्रीन आसा तांकांय टेस्ट आसा ना? कसले टेस्ट आसा डॉमेट्रीन रावतल्यांक सांगा? आसा म्हणलें तुमी, आतां सांगा. हां, काले जालें? आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू नो. हय, ब्रेक आसता या थंय डॉमेट्रीन आमी न्हिदल्या टायमार ते उलयतात. ते दडा रातचे विचारतात तुका कितली भुरगीं, तुका इंतावन आयला, अशें विचारतात. मागीर हांव म्हणटा म्हजे प्रॉब्लेम सांगता. ते दडा न्ही ती ती विचारता न्ही. ते दडा हांवें कितें म्हणूंक जाय, तिका हांवें जाप दिली म्हळ्यार थंय प्रॉब्लेम येताच, कसले तरी प्रॉब्लेम आसताच न्ही. सांगल्यार गेले देवाचें उतर घेवन कांय प्रयोजन ना, निर्फळ जालें अशें. ती आनी एकली म्हज्या लागीं शेअर करता आसली, कित्याक उलोवंक नजो, उलोवंक नजो म्हणल्यार न्ही उलयनासतना रावूंक जाता. वय उलयनासतना रावूं जाय, कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तुजें थंय काम करना. ते उलयल्यार प्रॉब्लेम येता. प्रॉब्लेम तूं सांगता आनी हांवें ताका जाप दिवंक जाय पडटा. ताकाच देवाचें उतर घेवन कांय ताकाच उलोव नजो म्हणचें सांगलें. ओके, उलोव नजो. आतां तुवें म्हणलें आतां त्या मनशाक कलें दिसोंक पुरो उलोव नजो म्हणला म्हूण. आं, आन्सर मेळूं ना, तिच्या सवालांक आन्सर मेळूं ना. ओके ओके, हय. जिवीत मरण आमच्या जिबेंत आसा न्हय. हय, ओके. बस सिस्टर, नो प्रॉब्लेम, बसून सांग. हां, ओके ओके ओके. सो सी, इट्स नॉट जस्ट वेन यू गो होम देर इज अ प्रॉब्लेम. एबे डॉमेट्री न्ही आसा. हालेलुया. सो टेस्टिंग आमकां हर एक सुवातीचेर टेस्टिंग लायव्ह एग्जाम्पल मेळ्ळें, वय की ना? वेन हांव जेन्ना नल्याडी गेल्लें थंय डॉमेट्रीन सगळ्याक प्रॉब्लेम आसाच. येसो नो? आयज पापान काय बरें आमकां सांगलां, जेवण मस्त परफेक्ट दिता, बेस्ट दिता. रावपाचे सुविधा चड कम्फर्टेबल करिना, कित्याक आमी शिकूंक आसा अनकम्फर्टेबल एरियांत. वय, येसो नो? जिसस खंय रावतालो? व्हडलें घर आसलें. तो म्हणटा हांव रावता थंय तुका रावंक पर्यंत जमा जावपाक ना. येसो नो? कशे सुवातीचेर जेजू रावतालो. पूण केदाळा कंप्लेन आसलें. पुरे रचनेचो मास्टर कोणें रचला? ताणेंच. देवान म्हणल्यार जेजूनच रचला न्हय. येसो नो? इन द बिगिनींग द वर्ड वॉज देर. ही हॅज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ. येस नो? कलोशियन्स 1 इट सेज नो. कोणें रचला हें सगळें? जेजूनच रचला. हालेलुया. ओके, वील सी दॅट आफ्टरवर्ड्स वील सी. पूण हो देव जेजू मनशा रुपान येवन कसो रावलो. हालेलुया. कसो तो मनशा मदें जियेलो. जेजूचें चलप, जेजूचें चिंतप, जेजूचो वावर मनशा सारक्याचो न्हय, पूण तरी पर्यंत जेजू मनशा मदें कसो मोगान जियेलो. हालेलुया. फॅरिसी सोड आनी कोणाकूच ताचेर कंप्लेन ना. फॅरिसीवांक कित्याक ताचेर कंप्लेन? कित्याक तो साबाता दिसा हिलींग करी, लोक ताच्या फाटल्यान धांवता. हे जेलसीक लागून तांकां ताचेर प्रॉब्लेम आसले, वय की ना? पूण हे जे लोक जे आसले, उरपंज आसले, मस्त क्रावड आसलो, जेजूचे उतर आयकूंक, ताचे बरेपण घेवंक, ताचे पेकोवणी घेवंक, फॉरगिवनेस घेवंक, ताका विश्वास करून ताचे फाटल्यान फाटल्यान मस्त क्रावड धांवतालो, वय की ना? हें बरयल्लें आसा. कितें आसलें जेजूक? सत. कालें आसलें जेजू सवे? सत, मोग, बोगसणें, कंपॅशन. कालें सांगता कंपॅशन, दया, दया, मसी, काकूत. करेक्ट? हे सगळें जेजू सवे असलें. आनी हे एक जावन आसा मोव कशें, आनी कशें हानी बी धांवता मोवा फाटल्यान, तशें हे लोक पुरा जेजू फाटल्यान धांवताले. आतां आमच्या फाटल्यान कोणी कित्याक येना? चिंतून पळया. आमी मोव काय आमी हानी बी वचून चापतात असले दुसऱ्यांक, आनी दुसरे भियोनूच पयस रावता. हे सवाल चिंतूंक जाय न्हय आमी?
वय की ना आम्ही पुरा टिचिंग आयकता पूण असले बारीक बारीक आमी ध्यान मन दिना. जेजू फाटल्यान पुरा क्रावड धांवता कित्याक ते एनॉयंटींग आसा, पवित्रात्म्याचें माखणी आसा, अभिशेक आसा, मोग आसा, दया आसा, कंपॅशन आसा. आमच्या भितर कित्याक ना? खंय चुकतात काय आमी? खालेपूण गडबड जाता काय आमचे? हें चिंतूंक आसा आमी. त्या एरियांत आमी तें सारकें करूंक आसा देवाचें उतर घालून. जेजू मरो पर्यंत बापाच्या उतराक विश्वासी रावलो. आमी दिसांतल्यान कितले पाटी ताच्या उतराक विश्वासी रावता आनी कितले पाटी तेजें उतर मोडता. येस और नो? How many times we do not want to go along with the word of God, but we give up on the word of God and submit ourselves to the things of the world. Hallelujah. In this 24 hours, आमी थोडी वर आमी न्हिदता. येस नो? पूण जेन्ना आमी जागी आसता न्हिदना कालें काम करून आसा, दुसरो मनीस आमच्या लागीं एक बरें उतर उलोवंक पर्यंत येना. कित्याक? खालें पूण प्रॉब्लम. खंय आमी करेक्शन करूंक आसा. जेजू सवय अशें जायनासलें. हांव सत मानता जेजू तर म्हज्या भितर जियेता. म्हजी शेजारी, म्हजी घरची म्हजे सवय येवंक आसा न्हय. हें उतर जें आमी उलयता, आमच्या तोंडांतल्यान आमी उतर उलयता, दुसऱ्याक जें उतर आमी दिता, ह्या उतराचेर इट डिपेंड्स ऑन दॅट वर्ड, इट डिपेंड्स ऑन युअर बिहेवियर, इट डिपेंड्स ऑन युअर रिस्पॉन्स टू पीपल, हाव यू लिव्ह. दॅट्स हाव वी वील गेट द अटेन्शन फ्रॉम पीपल ऑर पीपल वील कम टू यू. आतां जेन्ना आमकां उतर मेळ्ळें, आमी आतां फॉर एग्जाम्पल वायट उलोवंक जायना, मरण उलोवंक जायना, उतरा विरुद्ध आमी उलोवंक जायना, पूण उतर आमी उलोवंक जाता की ना? येस और नो? ओ पुरा तोंड बंद करूनच रावचें. जेजून कितें सांगलां आमकां? उतर उलय. कोणी आपले प्रॉब्लम्स जावं कश्ट उलयता, सांगूंक येता, पळय तें कालें सांगता, त्या वेळार देवाचें उतर काड एक जाणवायेन, विथ विजडम, नॉट विथ अ लिडर एज अ लिडर, बट विथ एन विजडम. जाणवाय, रायट? विजडम. जाणवाये प्रमाणे तूं जबाब दिवंक जाय त्या मनशाक की तो मनीस सॅटिस्फाय जाता. अंडरस्टँड? तो मनीस सॅटिस्फाय जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी कोणें तुमचे समस्या घेवन म्हज्या लागीं येता. आयल्या जायतीं जाणां उलोवंक आयल्या. खाले रिस्पॉन्स येता तुमकां? तुमी दुखा बरीच जाता, रागा बरीच जाता काय कन्विन्स जाता? सिस्टर तूं सांग आतां, खालें जालें तुका दनपारा सकयल? राग आयलो? बेजार आयलो? खालें सांगता ही म्हाका अशें करूंक जायना, हांव करिना. समाधान जालें? प्रेज द लॉर्ड. समाधान कोण दिता? हांव दिता? समाधान तुका खालें जालें नॉट बिकॉज मी. तें उतर तुका दिलां तें जावन आसा ताचें उतर. हें म्हजें उतर न्हय, पूण ताणें ताचें उतर म्हाका दिलां. तूं तुजे समस्या म्हाका सांगलें, हांव तेंच उतर जेजूचें तुका दिता आनी त्या उतरांतल्यान तुका समाधान आयलें. हें लायव्हली एग्जाम्पल आमकां. आफ्टरनून टायम वी वर शेअरिंग वर्ड डावन. आय जस्ट आस्क्ड हर, आतां हांव तुज्या लागीं उलयलें, तुका दूख जालें काळजांत? तुका ना हें उतर म्हाका जमना, हांव करिना अशें जालें? ओ समाधान जालें म्हणलें तुवें, वय की ना? जेजून कालें म्हणलां तूं तुजें प्रॉब्लम म्हाका दी आनी हांव तुका समाधान करता. येस और नो? I will give you rest. So you felt comforted in your heart is not because it is my word which I spoke to you. I spoke to you the word of Jesus. I spoke to you the truth that comforted your heart. That's how you felt rest inside of you. Hallelujah. So when we speak to others, let us not speak anything of our own. आमी आमचें कांय उलोवया नाका, पूण आमी जें जेजून आमकां दिलां तेंच आमी शेअर करुया. आनी ज्या मनशाक समाधान ना म्हणून तो समस्या घेवन तुज्या लागीं आयला, तूं तें जेजूचें उतर ताका सांग आनी ताच्या काळजाक ताका समाधान मेळोवन दी. हालेलुया. आतां तूं पळय, हो मनीस वचून आनी कोणाक सांगता, ती सिस्टर म्हाका हेल्प केलें, देवाचें उतर दिलें, म्हाका मस्त समाधान जालें. आतां कितलीं जाणां येता तुज्या लागीं उतर तें जेजूचें घेवंक? दोगां, वय की ना? तशें आमी देवाचें उतर दुसऱ्याक, जेजूचें उतर आमी दुसऱ्याक दिवचें, जें जावन आसा सत, जे जावन आसा कृपा, जे जावन आसा शांती. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो आतां हे आमचे आयज फाल्यां परवां जे 2-3 दीस उरल्या, हे काळीज आमचे बरे कन्न तयार जावन दी. खंयच्या सॉयलांत?
तें फोर्थ आसा बरें लास्ट पळय गूड सॉयल त्या सॉयलांत तें बरें करून तें तयार जावन दी आनी तुमी हांगातान वयता आसतना तुमचे वाटेर पडिल्लें बी न्हय कांट्यान पडिल्लें न्हय जावं खडपार पडिल्लें न्हय पूण बऱ्या मातयेन बऱ्या सॉयलान पडिल्लें बी जावन तुमी हे पाटी घेवन घरा वचूंक आसा हें जावंक जाय तुमचें कॉन्फिडन्स तुमचें वॉट यू कॉल दॅट your confidence, your expectation that I will take this seed and allow my heart to change into a good ground so that I produce a multitude harvest, a manifold harvest in my life and in the life of my family and in the life of those people whom I encounter in my life. That should be your zeal, that should be your passion, that should be your aim, that should be your motive. Hallelujah. That you do not go the way you have come with a hardened heart, but your heart changes as you listen to the word of God into a good soil. That you take a seed in a good soil and you go back home and you begin to produce a good harvest in your life. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सोंपे जाता आमी शिंकतात तें इजी जाता काय डिफिकल्ट खालें सोंपे काय समजना समजता समजता प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस देवान आमकां कांय कन्फ्युजन हाडूं ना जेजू आयला मिस्ट्री आमकां उक्ते करूंक वय की ना आतां त्या वेळार तो मिस्ट्रीज उलयतालो पॅरेबल्स उलयतालो करेक्ट पॅरेबल्सान तो आमच्या लागीं उलयला पूण कोण ताच्या लागीं एक सुरो आयलो तांकां ताणें मिस्ट्री सोडोवन सांगलें सो आमी जेजू सरशी या न्हय हांगा बसलात त्या दाळाच न्हय तुज्या रुमान तुमी पाटी गेली तुमी तें बूक काडात पुस्तक तुमचें बायबल काडात आयज कालें शिंकल्या मार्क चॅप्टर 4 ओके लेट मी रीड ओके कालें सांगलां अशें शिकयलां तशें शिकयलां टिचिंगान वसा एंड रिवायज वॉट यू हॅव लर्नड दॅट इज हाव द मिस्ट्रीज वील बी रिवील्ड टू यू एंड द सिक्रेट्स वील बी रिवील्ड टू यू इफ आय वेट ओनली ऑन द प्रिचर टू कम एंड टीच एंड गो होम एंड यू डू नॉट ओपन द बायबल you will not get all the mysteries open because when Jesus preached them the parable they did not get anything and on purpose कारण आसलें जेजू पॅरेबल्सान उलयतालो कित्याक हे गूड सगल्यांक न्हय कोण जेजूक सोदता देवाक दोज हू सीक द लॉर्ड फॉर देम ओनली गॉड रिवील हिमसेल्फ हालेलुया कोण देवाची सोद करता नाजाल्यार लेट्स से अ डायमंड्स or let's say valuable gold do you see just fallen here and there तुका गोल्ड डायमंड अशें जमनीर पडलें मेळटा खंय मेळटा तूं तें कालें सांगता वॉट यू कॉल दॅट मॅग्निफायींग तें घेवन तुमी सोदता पर्यंत तुमकां मेळूंक आसा कित्याक दोज आर वॅल्युएबल थिंग्स एंड दोज हू आर हॅविंग देम दे आर व्हेरी केअरफूल इन प्रोटेक्टिंग देअर गोल्ड एंड डायमंड्स येस ओ नो अदरवायज यू वूड बी गेटिंग इट एवरीवेअर येस ओ नो बोरां जाता तुमच्या गांवांत बोरां बोरांच्यो बियो तुमकां झाड खंय आसा खबर ना पूण सगळ्याक तुमकां बियो मेळटा वय की ना कित्याक त्यो कोणाक नाका करेक्ट न्हू व्हॅल्यू आसा बोरांचे बी झाड खंय दिसती पडना बी सगळ्याक दिसती पडटा कित्याक त्या बियाक व्हॅल्यू ना तशें तुका गोल्ड मेळटा सगळ्याक व्हॅल्यू आसा देवाच्या उतराक व्हॅल्यू हां कळ्ळें सिस्टर ताका लागून मेळना न्हय कॉस्ट म्हणल्यार ताका व्हॅल्यू आसा कॉस्ट वाडला हां हें देवाचें उतर कॉस्टली आमच्या जिवितान एका व्हॅल्यू आसा ताका लागून हो गूट हे मिस्ट्री कोणाकय उक्तें जायना कोण ताचें सोद करूंक वेता तांकांच हे मिस्ट्री रिवील जाता हालेलुया हां gold and silver yes in the book of Peter now gold and silver is also related it is a perishable thing but this word is much more valuable greater than any of those things in this world hallelujah are you understanding so this valuable thing what God has given to you हांव जाणा तुमचो वेळ जाला सगल्यांक वसूंक आसा तांकांय लेट जाता तुमकांय धाडटा म्हळ्यार मातशें लास्टाचें मातशें पे अटेन्शन करात ओके whatever God has spoken to you today, yesterday, hold that word, study on that word, meditate on that word, spend time with that word, then only the mystery will be revealed. नाजाल्यार तुमी 2025 अशेंच येवन गेल्या remember 2026 तुमचें सेम जातलें येतल्या
You'll come, you'll go. You'll come, you'll go. Make a decision. This year is my year. And I will achieve what my God has given to me. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You know what you get? You know what you get? What you expect. तू कितें एक्सपेक्ट हांव येता तूं कितें हांव येता तुज्या काळजान तुका तेंच मेळून आसा तूं कितें चिंताय तुज्या मनांत तुका तेंच मेळून आसा सो बी केअरफूल वॉट यू डिझायर अँड वॉट यू थिंक प्रेज द लॉर्ड सगळीं उबी रावया कोण येता मागणें करूंक लास्टाचें एनीबडी वॉन्ट्स टू कम यू वॉन्ट टू डू द क्लोजिंग प्रेयर कम based on the word, okay? मोगळा बापा आज तुवें आमकां बरो दीस फावो केलोय आनी आमकां आयचें देवाचें उतर फावो केलाय आनी आमी हो दीस बऱ्यान आखेर केलो आनी मुखलें सेशन बऱ्या तरान आमकां समजोवंक तुजो आदार दी हांव उपकार बावडटां ह्या मिनिस्ट्रीचो तांचो वावर तांणी बऱ्यान करन आसात आनी तुज्या माजतेंत ती आनीकी चड सफळ जावन तांचें जिवन तुज्या आदारांत तूं तांकां मुखार व्हरूंक तांकां बळ कृपा आनी शांती फावो कर तशें आमी हांगासर तुजे कडेन कुमोक काडूंक ह्या रेतेरीक आयल्या ह्या दुसऱ्या दिसाच्या रेतेरींत आमकां मेळिल्लें तें विसरनाशें आमी तें मनान दवरूंक आनी उरले 2 दीस बऱ्यान वचोन ते बरे तरान संपोवंक आमकां तुजो आदार दी तशेंच ह्या रेतेर आयकतल्या ऑनलायनार युट्यूबार चॅनलान तांकां जाता तितलीं बेसांवां तांची पिडा आनी तांचे कश्ट कोणाक हांगा येवंक फावो जावना तीं आनी मुखार येवन तांचें बरेंपण घेवन वचून दीत म्हणून हांव एकाच देवा लागीं मागतां आमेन Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, so we'll take a break now. And 6, what time to come back?